Yes, Sister Jonina. Yes, sister. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बाप्पा, हे वेळार पवित्र आत्म्यांतल्यान तुवें आमकां तुज्या उतराशी हाडल्यात. त्या पासत आमी तुका खेरीत आर्गां वाखाणी आनी तुका दिनवास दिता बापा. बापा, आयच्या उतरान तूं उलयल्याय पीक खरेंच खूब पूण वावरां थोडे. बापा, हे पिके खातीर बापा तुवें पवित्र आत्म्यांतल्यान तुज्या जायत्या भुरग्यांक देवाच्या उतराशी हाडून तुवें तांकां उजार करताय. बापा, हे वावराड्यांक तूं न्हू त्या जाग्याचेर पावून तांकां काळजीदारपण दी आनी सगल्यांक तुजे खोल उतराची जाणवाय मेळून घेवन तुज्या भुरग्यांक तें उतर मेळूंक फावो कर दोनया. कित्याक दोनया तुवें म्हटलाय वेळ लागीं पावलो तर सगळ्यांनी जेजूक अनुभवूंक जाय, जेजूक ओळखून घेवंक जाय. तर सगळ्या घरांनी तुजें उतर हे वावराड्यांतल्यान मेळून घेवंक बापा सगळ्यांक बोड आनी कृपा दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तशेंच आयच्या दिसा तूं उलयतलोय त्या उतरांतल्यान आमकां खोल जाणवाय मेळूंक मागता ह्या तुज्या उतराची. कित्याक तुजें उतर आमी आमच्या आत्म्यांत घेता. देखून बापा, ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्यात आनी ना जावंक मेळूंक ना तांकांय बापा ह्या वेळार खेरीत तुज्या हातांनी उबारता आनी आमकां देवाच्या उतराची भूक आनी तान आमच्या आत्म्यांत वाडय म्हूण मागता. हे आमी मागणें करता सम्या जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Jesus. Jezucho. गवायकी दिवया देवाक, महिमा दिवया आमगे गवायकेंतल्यान. Praise Jesus. आमकां गोवायकी आसूंकूच जाय, वय की ना? होय ब्रदर. Jezucho. Sister Jonina? Yes, sister. सांगो सोदता? गोवायकी म्हणल्यार म्हाज्या ऑफिसान ह्या दिसांनी म्हाका आतां ते जाग्याचेर ट्रान्सफर जाला आनी म्हाजो कंप्युटर मोडलो आनी तरी म्हाका काम करपा जायना. तरी आमचे दुसरे सेक्शन्स आहाय तितून काम जायते जाणांगे कंप्युटर चलताय. तर हांव पवित्र आत्म्या आनी पवित्र आत्म्यान तूं जाणा मगे म्हणल्यार कंप्युटर चलना. आतां हांव काम कशें करपाचें? जे जाग्यांनी कंप्युटर आहा त्या जाग्याचेर ते नासतना म्हाका व्हर आनी मुगे काम करून काड. कित्याक म्हाका पेंडींग दवरून कांयच नाका. आयज येता ते आयज काम जावपा जाय आनी तूं कोत्ता. कित्याक बापा तुवें म्हटलां सगलो तुमचो हुस्क्याचो भार ताचेर घालात. कित्याक ताका तुमची सिस्टर जोनिना आवाज येना. जेजुcho. बाय जोनिना, खी गेली तूं? नाका पूण तेंचे काम जाल्या उपरांत ते फ्री मेळटाय तेन्ना म्हाका वचोन म्हाका तो आदार दी तें काम करून काडून. आनी न्हू खरेंच हे दिसांनी कितले दीस जाले पळयतात न्हू म्हाका त्या जाग्याचेर वता ते फ्री आहाय तेन्ना म्हाका ते फायली वता मुगे काम करता काडटा. आनी हांव बापा त्या वखदार आर्गां दितात. आर्गां बापा तुका कित्याक सगळें तुज्या हातीन घातलेलें तें काम तूं मुगे करीत आसाय आनी कोत्ताय म्हणून आनी कोत्तलोय म्हणून तूं. देखून बापा तुका आर्गां दिता. थँक यू जीसस. महिमा जेजू. महिमा जेजूक. जेजुcho. Praise Jesus. जेजुcho. Praise God. Praise God. जेजुcho. Praise God. सारकें सिस्टर. आनी हांवूय न्हू जायते आमी आतां जी आमी गेले ते पाट शिकवण जाल्ली आमी उजवाडांत रावंक जाय. सासणाच्या सासणाक ब्रदरान शिकवण दिल्ली आनी आतां आमी उतरान आहाय, उतरांत रिगून आहाय. आनी हांवूय चोयता धाकले वस्तूनी लायक सोकाळ हांव कोणा तरी एक फोन लायताली आनी ते गव्हर्मेंट ऑफिसा फोन लायताली आनी गोड सोकाळचो लायट आहा तेका हांवें सांगलें लायत राव आनी हांव मुगे काम करूंक गेलें आनी तेका सांगलें तूं तुगे काम करता न्हू स्पिकराचेर घाल आनी ट्राय कर म्हूण. कित्याक एवरी टायम तो कॉल हें ड्रॉप जातालो लायट ते दोना. बट मागीर हांव एश गेलें 12 o'clock 12:30 हांवें तेका सोकाळ 10 सांगलोलें तूं करीत राव म्हूण. बट तो कॉल ड्रॉप जातालो
आणि मागीर हांव गेलें आनी ऑल आय जस्ट प्रेड म्हणजे हांवें मागलें की तो कॉल उबारतलो इन द मायटी नेम ऑफ जीसस हो कॉल लागतलो इट विल गो थ्रू दॅट गव्हर्मेंट ऑफिशियल वे वी वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड इतलेंच म्हूण बिलीव कोणेच तें केलें एटलीस्ट लिटल वस्तांनी आनी तो कॉल लागलो सो मी बहुत चोयता बिकॉज तें चोयलोलें हांव प्रे कोत म्हूण सो जेजू कारगा एंड देन अदर्स आमचे भोंवतणी जे ब्रदरान सांगलोलें आमगे तो उजवाड आमगे घरच्यान दिसोन जायो सो तेंय दिसती पडटा तेंय दिसोन येता सो जेजू कारगांत ल्हान वस्तूंनी लायक वी आर नॉट डुईंग एनीथिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ विदाउट हिम तेजे विणे आमच्यान कांय करूंक जायना आनी दॅट आय कॅन सी जायत पाट आमी ते धाकले कामां इनवॉल्व करूंक सोदनाय देवाक हें काम आमकां जातोलें म्हूण बट एवरी लिटल थिंगांत आमी तेका इनवॉल्व केलें जाल्यार आम स्ट्रेस आनी तें लायक नो टायम वेस्ट तेसो जाता लायक इन्स्टंट कम जाता वेन वी इनवॉल्व हिम इन एवरी लिटल थिंग वी डू सो जेजू कारगा जेजू कारगा सारखे म्हणले ब्लावी कित्याक जेन्ना आमी जेजूक सगळ्या वस्तूंनी आमी ताका इनवॉल्व करता म्हणजे ताका आमच्या कामांनी इनवॉल्व करता म्हणजे कितें ताका इनवॉल्व करपाचें म्हणजे कितें इंटरवेंशन तेगे पावरान कोत्ताय आमी इन हिज मायटी नेम होय पण इनवॉल्व म्हणजे कितें पळय आमी आतां बायबल क्लासीक येता आमी केन्ना इगोर्जेक वेता आमी आमचो तेर्स करता आमी नोवेना करता डिवायन मसी करता सगळ्यो बऱ्यो वस्तू करता सगळें बरें आहा पूण फकत आमी इगोर्जेन आनी बायबल क्लासीक आसता तेन्नाच जाय आमकां की आमी खरेपणी जेजूक इनवॉल्व करूंक जाय ना सगळे वेळार आमकां गरज जेजूची 24/7 कित्याक पवित्र आत्मा आमकां केन्नाच सोडिना पवित्र आत्मा आमकां केन्नाच सोडिना पूण आमचें कितें जाता आमचो संबंद देवाशी आमी म्हणटा ओके आयज आमकां इगोर्जेक वचोंक जाय आमकां न्हेसोंक जाय आमकां तयारी करूंक जाय मागीर बायबल क्लास आयज बुधवाराचो 7 बुधवारा दीस क्लास आहा आमकां येवंक जाय बायबल क्लासीक आमची कामां सोडून आतां आमी येता पूण भाव भयणीनो आमी फकत त्या बायबल क्लासीक वो आमी इगोर्जेन सदांकाळ वो आमचो तेर्स करतना तेन्नाच न्हय आमचे इनवॉल्वमेंट जेजूक आमी इनवॉल्व करपाक जाय एकल्या तोडीर एवरी मोमेंट कित्याक ताका जाय की आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे डिसिजन घेवपाक आमी कितें करता हांव तुमकां खरें सांगता हांव जें सांगता आतां तुमकां हांव कित्याक म्हणटा कित्याक एकलो टायम आसलो एकलो वेळ आसलो म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांव हें सगळें करतालो मिसाक वेतालो सदांकाळ तेर्स करपाचें मागणें करपाचें बायबल वाचपाचें बायबल क्लासीक वचपाचो रितीक वचपाचो कोण प्रिचर आयलो जाल्यार थंयचो तेजे फाटल्यान धांवन तें आयकोपाचें मातशें ऑर्गनायज करपाचें पूण हें सगळें जाल्या उपरांत आमी परतून आमच्या दिसपट्ट्या जिवीत आमचो म्हणटा आमी जे मागणें करता संवसारी पूण आमी कितें म्हणटा दिसपट्टो गिराय जाय आमकां न्ही तशे भशेन आमचो दिसपट्टो आमचो वेळ जो आसा ऑफिसान आमच्या घरा सुपर मार्केटान आमी ट्रॅव्हलिंग करता तेन्ना तो वेळ फकत मागण्याचो न्ही तो आतां आमचो वेळ तो आमचो वेळ मागणें खंय केलें आमचें मीस जालें आमचें तेच जालो सायबा तुका आमी कशी केलो तेच केलो आमी मीस केलें आनी नोवेनाक गेली फेस्त केलें लादाई केली खुर्सा कोडे हें सगळें आमचें जालें तूं मातसो आमकां सोड मातसो सोड आतां आमी आमचें करूं न्ही आमचें करूंक जायना कित्याक चड करून ज्या वेळार आमी इगोर्जेन ना बायबल क्लासीक ना तेन्ना खरेपणी आमच्यान भोवायकी दिवंक जाय जेजू आमचे भितर आहा जो लोक आमी कालचे फावटी जे भाशेन सांगलेलें उजवाड जो आहा तो उजवाड आमचे भितर आहा जो लोक काळोखान आहा तो आमकां पळयता आमकां पळयता जाल्यार आमी फकत रातीक जेन्ना आमच्या घरान उजवाड आहा तेन्ना
जेन्ना आमी इगोर्जे ना तेन्ना लायट घातल्या उपरांत आमी बरे भाशेन कांतार करतात तेन्ना बायबल क्लासीक आहात तेन्नाच की सगळ्यांनी आमकां आयकोंक जाय. जेन्ना आमी आमच्या कामाच्या जाग्यार आहा, आमी गाडी चलयता, आमी मार्केटान आहा, आमी जेन्ना दास आमी कोणाचे काजार आहा, थंयसर कोणाची बर्थडे पार्टी आहा, थंयसर आमकां आपयल्यान आनी थंयसर जेन्ना सगळे सेलिब्रेशन चलता तेन्ना थंयसर लोक जेजू प्रेज द लॉर्ड म्हणटलो, जेजू गार्गा म्हणटलो, थंयसर कोण जेजूचें नांवच घेना, थंयसर दुसरी स्पिरीट आसता, थंयसर दुसरें उलोवप आसता. त्या वेळार आमी जी देवाच्या उतरान आहात, आमी जी आमचो संबंध देवाचे बरोबर गोठ हा, आमी म्हणटा ही इज इन द वर्ड म्हणटा आमी इंग्लिशीन म्हणटा, तो देवाच्या उतरान हा, ती देवाच्या उतरान हा. त्या वेळार आमी जी देवाच्या उतरान आहात तेन्ना आमचो उजवाड थंयसर सांगूंक जाय. त्या लोकांक कशें कळटलें? ती म्हणटली अरे तो प्रिचर रे बाबा, ती आतां कॅरिझमॅटीक आहात, ती देवाच्या उतर कोरकोर करतात, तांची बायबल क्लास आहा, तांची मिनिस्ट्री आहा, सगळें बरें आहा, ते सांगपाक बरें दिसता न्ही इन द वर्ड आहात म्हणून, पूण आमचो स्वभाव आमी कशे भाशेन उलयता. हांव तुमकां एक सांगता भाव भयणीनो, केन्ना हांव कोणाच्या बड्ड्याक वेता, पयलो जेन्ना बड्डे वेता थंयसर बड्ड्याक गेलो, तांचे जे खंयसर चलता आमी तांच्या खोबऱ्यांनी लोटता. आतां जेन्ना खंयच्या सेलिब्रेशनाक वेता, कोणूय थंयसर कितें उलयत जाल्यार हांव म्हाकाच दिसता की हांव थंयसर वेतलो आनी कॉन्वर्सेशन चेंज करतलो. हांव म्हणटा न्हू थंयसर देवाचें उदक कोरकोर करतलो, की जे आमचो जो ऑरा आसा, आमचें प्रेझन्स जे आसा, देव आहा म्हणून आमचे भितर, सगळें एनवायरमेंट चेंज जावन. आयकतात तुमी? खरेपणी आमचे बरोबर जेजू आहा जाल्यार तो जेजू फकत आमी घरा दवरून सोडला, वा इगोर्जेन सोडला, वा बायबल क्लासीन सोडला, वा रितीरान सोडला, वा ताका जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकूंक येता थंयसर सोडून आमी आतां दुसरे कडेन गेल्या, अशें जायना. आमी जेजू खंयसरूय आहात थंयसर व्हरोंक जाय. ब्रदर आनी सारकें म्हणलें, जायत पाट आमी जाता की चल सकाळ मिसा वचोन येयली, संडे जाली आतां फ्री फूल डे, तशें म्हणटाय आमी जायत पाटी. आतां सायबा आतां फ्री फूल डे मीस आयकोंक जाय मुझे जालें आतां मीस, आतां म्हजो टायम फ्री आहा, आतां म्हाका कितें करूंक जाय तें करूंक जाता. तूं आतां मातसो जातालें पयलें. येस ब्रदर, सारकें. पूण खरें म्हणल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत केन्ना आमी जेन्ना आमी बायबल क्लासीन इगोर्जेन आहा तेन्ना आमी भायर आसता तेन्ना, जेन्ना आमी ऑन भावार्थी मध्ये आसता तेन्ना, जेन्ना आमी जो लोक अजून पासून जेजूक वळखना तांच्या बरोबर, आनी खूब लोक आहा जो क्रिस्तांव म्हणटा. आयकात बरे भाशेन, आमी सलमान फ्लावी आहा, जोनीन आहा, विन्सेंट आहा, मोनिका, सगळीं क्रिस्तांव लोक ना. इतलो लोक आहा जे क्रिस्तांवाची ना आहात, पण तांकां अजून पासून उतराची सजमणी ना. ती सजमता फकत अरे मीस जालें, अरे बाबा मीस जालें, आयतारा दिसता पार्टी आसली 10 वरांचेर, अरे मीस हय सकाळी मीस ते पयले म्हणून मीस आयकून जालें ते पार्टी घेवंक जाय म्हणून ते मीस जालें म्हणजे आयकलो व्हडलो व्हडलो पेस गेलो दिसाचो आयताराचो, मीस जालें. आनी समजा सुमार आमगे ते बायबल क्लास आसा जाल्यार मागीर बायबल क्लास 9 जातली म्हणून काबार जातली म्हणून, आनी मागीर थोड्या लोकांक जेवण करूंक जाय, तेच्या उपरांत तेर्स करूंक जाय. बुधवार दीस ब्रादर ते स्वांग तेर्स करून रोयलो, सामको उडयलो करून, काबार जालो तेर्स, 9 जालें, व्हडलो वावर जालो ना. भाव भयण, आमी केन्नाच असल्यो वस्तू उलोवपाच्यो न्हय. कित्याक जेन्ना कोणा बरोबर संबंद आहा, आमी म्हणटा ओके समजत एक चेडो आनी चेडू आतां काजार जावपाची आहा, समज ताची कोर्टशीप चलता, ते चली म्हणटली आयज ताका मेळ्ळा रे, ताका मेळोन उडयलें, जालें काबार, उडयला फिनिश, काबार केलें ताका तोवपाचें, आनी ताका दिसपाची गरज ना. ताका सकाळीं पळयलो जाल्यार तो परतून सांजचो फोन करतलो, फ्री हाय मेळोया,
जेवण करूया किचन हायतू आमी तशें करचें ना करतले आमकी ना आनी तुमी ज्यो शामाय आहात तुमच्या भुरग्यांनी ल्हान भुरगीं जालां म्हणजे चलयेन तुका सकाळीं फोन केलो की भुरग्यां ल्हान जाला म्हणून मागीर तूं सांजची फोन कर जालें आमचे दुये कडेन उलोवन जालें आयज आतां आनी उलोवपाची गरज ना कितले फावटी फोन करतले तुमी अरे बेबी कशें आहा जेवण गेलें सावूत कशी आहा 2 पाटी 3 पाटी करतले हांव तेन्ना आमी पळयना की आयज आयज आमी उलयल्या म्हणून जालें म्हणून जेन्ना मोग हा तेन्ना तो संबंदूय तसो ना आमी केन्नाच म्हणना मिसान उडयलें ते काबार करून दिलें तेच केलो ना आयज आमी बुधवारा दीस आयले आमी देवाचें म्हणटा आयज आमी आयकलां जालें काबार आयज आयकलें पूण फुडल्या बुधवार दीस येता म्हणसर आमी भायर सांग जाय हें जें आयकलां आमी पाडून हें उतर करूं आमी जी उजवाडान आहात ज्या काळोखान आहात तांकां जेजूचो उजवाड दाखोव आनी कितल्या लोकांक आमी उजवाड दाखयला तो आमी फुडल्या बुधवार दीस येवन सगळ्यांक सांगू सभे माझार गोवायकी दिवं आमी सगळ्यांक उजवाड दिलो खूब लोक काळोखान आसली आमी केन्नाच चिंतूंक नासले आत ती क्रिस्तांव मिसाक चुकोन मीच चुकोना थोडी आज सदांच घालतात मिसाक ब्रदर जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकलें जेन्ना आमकां उतराची सोजमणी मेळ्ळी आतां आमी तो उजवाड तांकां दिलो तांचें जिवीत बदललें आमी तो उजवाड जेजूचो दाखयलो तांकां काय बरी व्हडली गोवायकी होय की ना बाबा होय गता सो उजवाड म्हजे कडेन हा जेजूचो हांवें कितल्यांक दिलो ह्या सुमानान कालच्या बुधवार दीस हांवें आयकलां की आमी जी उजवाडान आहात ती जी काळोखान आहात तांकां जेजूचो उजवाड दिवंक जाय कित्याक ती आमकां पळयतात ह्या सुमानान त्या लोकांनी आमचे मदें जो उजवाड आहा तो पळयला तांचें जिवीत बदललां हांव म्हणिना तांचें जिवीत एका सुमानान बदलूंक जाय आमची इतलीं वर्सां बदलूंक ना एका सुमानान बदलचें ना कोणाचें कितें तरी जालां कोणाक तरी उजवाड आमी फांपयला जेजूचो सोनवारा दीस आनी आयतार दीस आमचो एक रितीर आहलो पिलार रितीर आहलो म्हणजे काजारी जो कोण काजार जाल्यांक जी कोण काजार जावपाची आहा आनी जी कोण काजार जावन तांचो गोल आहा तांचो गो भायर आहा ट्रॅव्हलिंग करता अशो रितीर जाल्लो आनी खूब जी काजार जावपाची आहा कोण चिंता काजार जावपाक ती येयल्ली ह्या रितीराक आनी भाव भयणीनो आमी रितीराक गेल्ल्यान थंयसर उलोवपाक पूण फादर जो शिकयतालो फादर लॉरेन्स ताणें कितल्यो वस्तू शिकयल्यो कित्याक तो कितल्या काजारी लोकांक हें करता कितें म्हणटात तो कावन्सल करता आनी हे आमच्या गोंयांत आमी जाणो की आमच्या काजारी जिवितांत कितल्यो फामिली तुटल्या आनी कितल्या लोकांक गरज ह्या रितीराची म्हाका दिसता कालच्या बुधवारीच हांवें अनाउन्स केल्लें पूण म्हाका दिसना कोणूच ह्या बायबल क्लासीचो कोणूच पावोंक ना म्हाका दिसता तुमी खूब बिजी आहात तुमी खूब मिनिस्ट्री काम करतात पूण कोणूच नासलो आनी लोक जो येयल्लो थंयसर ती गेली म्हणूंक लागली केन्ना आनी एक रितीर जातलो केन्ना आनी एक रितीर जातलो जे आमी शिकल्या जे आमकां ह्या उतराची फायदो जाला आमकां आमी नको आसली आमी मॅरेज प्रिपरेशन केलां आमकां फकत सांगलें हाव इज फॅमिली प्लॅनिंग करपाचें आनी हें आनी तेंचें पण आमी केन्नाच आमकां कसलोच फायदो ना ताजो जे आमी आयकलां जे आमी नको आसली ते आमकां कळोंक येयलें भाव भयणीनो आमी 50 वर्सांनी काजार जालो जाल्यार ह्या रितीरा वरवीं आमच्यान कितलें नॉय शिकोंक जालें आमी शिकल्या म्हजी बायल मेलनी आनी हांव
खूप शिकला फादर लॉरेन्स कडसून. आमी गेली थंयसर टॉक्स दिवपाक. देवान आमकां कितलें शिकयलें त्या दिसा. खूप वस्तू शिकयल्यो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां असलो चान्स मेळटा इतलो रितीराचो आमी फकत पळयता कोण व्हडलो प्रिचर येता, कोण व्हडलो रितीर करता, थंयसरूच आमी वेता. पूण ह्या जाग्यार ज्या जाग्यार आमकां देवाचें उतर मेळटा, देवाचें जेवण मेळटा, थंयसर आमकां गरजेचें येवपाक. कित्याक हें आमच्या फामिलीक पासत फायदो. आमची फामील गोड जायत जाल्यार, आमचो काजरीचो संबंद गोड जायत जाल्यार, आमची भुरगीं जी आमची फाल्यां ती काजार जातलीं आनी ती आतां एके भाशेन एडल्ट जातलीं, ती तांची फामील आसतली, ती गोड जायत जाल्यार आमी कितलें बरें काम करता देवाच्या राजान. की ना? आमच्यान करूंक जाता. आमच्यान तो उजवाड जेजूचो फावूंक जाता. आनी कालच्या बुधवार दीस आमी जें आयकलां, कशे भाशेन तो उजवाड आमी फाकूंक जाय. आयज सोबे माजार आमच्यान ताचे वयर गोवायकी दिवंक जाय. तर हा कोण गोवायकी दिवपाक? कोण हा? आमी आयकलां जें तें फकत आमी आयकता बुधवाराच्या बुधवारा दीस आनी आमी म्हणटा ब्रादर बरें जालें आं, आयकलें आमी उजवाड दिवंक जाय. पळय दिवंक जाय तो खरो, ना केन्ना प्रॉमिस करतले. आनी ताजे वयर आयज हांव शिकवण दिवपाचो आसा. जेजू कारगांव. ब्रदर एक चड ना ल्हान शें सांगता. कोण आमच्या वाड्यान कोण एक शेजारी आनी तेंगे दोगांयगे म्हणजे ते डिफरन्सीस चलताय. एकल्यान घर बांदला म्हूण आनी दुसरें मागीर कित तरी डिफरन्सीस बिकॉज न्यू घर बांदला म्हूण. आनी मागीर ती येयली, ती नेबर आमगे एक येयले आनी ते जायत तेश कोन आड उलोवपा लागोल दुसऱ्या नेबर्सांचे आपल्या त्रास कोत्ता हें तें. आनी ती हे पार्टी लायक दिस टायम डिफरन्स कितें आहलें की युजली आमी कितें कोत्ताय मातशें ल्यूक वॉर्म जाताय. तें येयलां तेका मातशें बरे भाशेन तेका हर्ट कोन्नाय, तेका प्लीज कोत्ताय. केन्नाय तेश जातालें पयलें जेन्ना आमी सोत नॉक आहलीं. बट नाव वी नो कितें रॉंग आहल्यार तेका करेक्शन तेका सांगपाचें देवागे उतर कितें सांगोता. कोण तुका वायट कोत्ता, तूं वायटान रिप्ले कोनाका. आनी तेंय खूंय रॉंग आहा थिंगा आय वॉज नॉट ल्यूक वॉर्म. दिस टायम हांवें तेका सांगिल्लें चोय हें रॉंग आहा ना. लायक बरे भाशेन लायक with confidence and I think that I was able to tell only because of the Holy Spirit and because I sought Zanmun. So this happened in this last 1 week. And kedar tek sangot pedon zait tek सांगलें तुगे तोंडाचेर तूं set a guard on your mouth म्हूण. कित्याक आपण कितें उलोयलें तें सगळें सांगो लागोल तें तेका सांगलें next few days you set a guard on your mouth आनी तूं डिफरन्स चोयतो म्हूण मागीर. सो हें डिफरन्स हांवें चोयलो म्हणजे गेल त्या शिकवणीन उजवाड जावंक जाय. सो आय वॉज एबल टू डू दॅट. ल्यूक वॉर्म आसोना. घोडे पयलीं येयलो जाल्यार वेन आय डिडंट नो द ट्रूथ हांव तेका प्लीज करपा तेगे आयकोन तेका बरें सांगोन धाडटा आहलें. आनी तेका हांवें सांगिल्लें चोय हे पाट तुका हांव तुका सांगना, तुका खुशाल करपाक बेश्टें तुका एग्रिवेट करपा ना हांव म्हूण. तुका कितें आहा तें सांगोत म्हूण. आनी डोंट रिपे evil by evil. All these things align with the word तेका हांवें सांगिल्लें. So yes, so ते जिवा बोर दिसलें. I felt good in my heart. So आनी म्हाका उगडास आसलो तूं म्हणटालो कितें जालें तुमकां ह्या विकान. So this one sharing म्हाका उगडास आहा एक एक्सपिरियन्स या. So I was able to जाणाय फ्लावी तूं आमी देवाचे नोको आसली तेन्ना आमी कोणाक आमी समजा आमी स्वत जाणो आनी आमी पळयता आमच्या जिवितान, आमच्या फामिलीन, आमच्या शेजाऱ्यान, आमच्या सोयऱ्या मदें कितें तरी सारकें ना. आमी म्हणटले आसल्यार अरे बाबा कित्याक सांगू, तांकां वायट दिसतलें. आमचो संबंद जो बरो आहा तो पिड्यार जातलो. आनी आतां आमकां कित्याक सांगता तें करचेक वेतात, पाद्री सांगतात, माद्री सांगतात, दीस सांगतात, सगळे मोटवाशी सांगतात. आमी आनी कितें सांगून तांकां आमचो कित्याक संबंद पिड्यार करपाचो. नाका नाका नाका. पूण त्या वेळार आमी तांचे बरोबर संबंद गोड दवरता
आमचो संबंध आमच्या सोगीच्या बापाशी जाणे आपलो पूत धाडलो आपल्या रोगत आमचे पासत मारूंक तो आमकां घोवायकी दिवंक सोदतालो तो आमकां दुसऱ्यांक कोणें ती बरी खबर दिवपाक दुसऱ्यांक तो उजवाड दिवंक तो सोदता पण आमी कितें करता आमचो संबंध मनशांची घट धरता ज्या भाशेन तुवें लावीन आतां केलें वयलें तूं म्हणटालें कित्याक सांगपाचें सारकें सांगलें तोंड बंद कर जीप घाल आता कसल्यो वस्तू कोणाक सांगीत जाल्यार ताका बरें लागता कोणाक आणि- अशें सांगीत जाल्यार ती म्हणटली आणि- तूं कोण म्हाका सांगपाक म्हाका नाका तुजें तूं घरा वच म्हाका नाका तुजी गुगलू तूं कितें समजताय तूं इश्टीन ते बायबल क्लासीक येता आनी आतां देवाच्या उद्देशान शाणे जालाय म्हणून जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सांगता तोंड उक्तें करून सांग आमी परवा करिना कोण आमकां वायट म्हणटलो कोण आमकां नाकारतलो कोण आमकां मारून वयतलो कोण आमकां पयस दवरतलो जे पवित्र आत्मा सांगतात तेच आमी करता जो उजवाड आमचे भितर हा पवित्र आत्म्याचो तो उजवाड आमी फांकयता त्याच भाशेन आमच्यान तें बरें काम करूंक जाय आणि ब्रदर हे बायलेगे कितें की तेक न्हू सदां तें केन्ना येयलें कितें गेल न्हू तेक जाय की तेक कित वॉट शी वॉन्ट्स टू हियर आम उलोयलो जाय सदां तेगे एशें नेचर बट दीस टायम एशें आमकां सदां म्हणजे वोय वोय कोतालीं आयकतालीं सुटलीं बट दीस टायम इवन आय फेल्ट दॅट पीस इन माय हार्ट की हांवें कितें सांगपा आहा तें सांगील म्हूण एट द एंड ऑफ द डे आय फेल्ट गुड दॅट आय डीड द रायट थिंग जेजू कारगा आणि दुसरी पार्टी आहा ती येयलोली तेमी आमकां सांगलोलें तेगे वस्तू बट तितू इन सर्टन थिंग्स ती मातशें रॉंग आहली थिंगाय I was able to tell what कितें मातशें म्हाका दिसोलें की दिस वॉज नॉट अलायन्ड विथ द वर्ड तेंकाय सांगोंक जालें कित्याक दोनी कोणागे हे कितें म्हणटाय डिफरन्सीस आहाय दोनी पार्टीज येयल्ले बट ते दुसऱ्यांकूय हांवें केन्ना तेंगे कितें रॉंग दिसोलें वीच वॉज नॉट अलायन्ड विथ द वर्ड तेंकाय सांगोंक म्हाका तें boldness with the help of the Holy Spirit. So, Jezucho, this time it's different. जेजू आमची सोसायटीन हांगा ती आमची गार्डनान करतात गार्बेज कलेक्शन करतात ते एक फामील हा लामानी फॅमिली तांकां थंयसर आमी जागो दिला फाटल्यान आमच्या सोसायटी फाटल्यान रावपाक आनी ह्या वर्सा जानेरान म्हाका पडलें एक दीस बायल येयली म्हजे कडेन ती बायल घोव आनी तिची भुरगीं रावतात 4 जाणां रावतात आनी तांकां 3 भुरगीं हाडलीं 2 चलयो एक चेडो कितें मेंटल प्रॉब्लेम हा ताच्यान ल्हानसान तो सारको ना आनी एक चली भायर हा शिकता म्हणजे भायर म्हणजे बेलगाम कितें शिकता एक दीस बायल येता म्हजे कडेन जानेरान म्हणटा हो घोव म्हाका मारता रडोन येयली ती हिंदू लोक लामानी लोक आयलीन घरा कडेन ती बायल रडोंक लागली पुरा म्हणले साहेब हे म्हजो घोव इतलो मारता आनी कित्याक लागून ताका कितें तांच्या फॅमिली मदें कितें घडलें हांवें म्हणलें भिनाका मारता जाल्यार हांव ताका आपयता फोन उखल्लो ताका मारलो फोन ताका ये म्हणलें आनी ताका सुजमणी दिली तो म्हणजे आयकता म्हणून ताणें म्हाका विथ रिस्पेक्ट ताणें तें मारपाचें बंद केलें पूण जाणें कितें केलें तें दुसऱ्या दिसांतल्यान तो ताचे बायले कडेन उलोवपाक बंद केलें आतां मारपाचें बंद केलें तो आतां कोल्ड ट्रिटमेंट दिवंक लागलो आनी घरांत जेवण खावपाचें ना फकत वचपाचें सकाळीं कामाक वा कितें हांगा काम करपाचें जें आहा तें आनी बायल हांगा काम करताली तो आपलो भायर येतालो कामाक स्कूटर घेवन आनी बायले कडेन उलोवपाचें न्हय 15 दीस जाले इतल्या म्हणून 15 दीस तो कांय मानना कांय करिना तिका मातशें बरें दिसलें पूण तो उलयना जाल्यार जेवण करिना जाल्यार आतां तिका हुस्को जाला घोव म्हजो कित्याक खायना कित्याक उलयना परतून येयली 15 दिसांनी म्हाका म्हणूंक लागली साहेब म्हणूंक लागली तुवें ताका सांगलें मारनाका म्हणून मारपाचें बंद केलें आतां पूण तो उलयना म्हजे कडेन भुरग्यां कडेन उलयना जेवणूय करिना परतून आपयलो ताका सांगलें ताका बाबा तुजे बायलेक कितें जायत जाल्यार तुज्या बायलेक कितें जायत जाल्यार पण तूं दादलो तूं घोव तुका 3 भुरगीं हा ती हांगा काम करता आनी तिका कितें जायत जाल्यार कित्याक दुखेन पयलो तूं मारतालोय आतां तूं तिका मेंटल टॉर्चर दिताय
तिका कितें तिचें तूं न्हू 3 भुरग्यांक घेवन तूं आतां ताचो कुयदाद करतलोय हें सांगलें ताका रडोंक लागलो साहेब हांव चुकलो हांव करचो ना जेजूका बायलेक आपयली आनी ताणें म्हज्या फुडें बायलेक ताणें वखसणें मागलें आनी ताणें सगळें बरें जालें भाव भयणीनो काल न्ही आयज सकाळीं हें जाल्लें जानेरान ऑक्टोबराचे 18 तारखेर चवथें बेबी जालां जेजूका अर्गा हांवें तुमकां ह्या 9 म्हयन्यांनी कितें घडलां तें सांगूं ना मात्तालो उलयनासलो जेवण खायनासलो आनी आतां 9 म्हयन्यांनी चवथें बेबी जालां म्हणटच तो चिंतालो ताका 2 चलयो जाल्या म्हणून आनी एक चेडो आहा म्हणून चेडो सारको ना म्हणून ताका जाय आसलो एक चेडो तो दुसऱ्यांक सांगतालो म्हाका सांगना तो दुसऱ्यांक सांगता म्हाका चेडो जाय म्हणून आयज ताका कळ्ळें की एक चली जाल्या म्हणून कोण दुसऱ्यांक सांगता तो फोन करून चली जाल्या सुमार 12 म्हाका फोन करून कोण म्हणा साहेब म्हाका चली जाल्या इतलो उमेदीन सांगिना हांवें म्हणलें लक्ष्मी येयली रे तुज्या घरा इतलें बरें जालें हें जालें तें जालें ताका उलयता हांव ताका दूख आसली आनी एक विसरलो तुमकां सांगता हे 9 म्हयन्यांनी आतां तुमकां आयज बेबी आयली सुमार 6 म्हयन्यां पयलीं ताका म्हज्या घरा आपयली सगळ्यांक फॅमिलीक ताका बायलेक ताका सगळें बरें जालें ताका एक चेडो आहा तो मेंटली सारको ना ल्हानपणांत ताका चलोंक जायना हांगाच दवरला ताका हाडलो म्हणलें तुमकां प्रेयर शिकयता ताका देवाचें मुखार सांगलें हिंदीन सांगलें कशे भाशेन जेजू ह्या संवसारांत हिंदू लोक ती आनी ताका सांगलें देवाचो मोग ताका प्रवचन केलें वेळ काडून सुमार 1 वर आनी तेचे उपरांत एक एकल्याचेर मागणी केली आनी ताका सांगलें तुमी खरेंच जेजूचेर सत मानतात ती म्हणून आमी तूं आमकां जें सांगता आमकां सजमता तुका पळोवन आमकां सजमता की देव इतलो बरो देव आनी तुमी क्रिश्चन लोक पूण आमकां कोण सांगतलो आमकां आमी आमचे पुजा करता सगळें आमकां कोण सांगतलो तर हांवें म्हणलें हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां क्रिस्तांव करूंक येवना हांव तुका फकत सांगूंक सोदता देव इतलो मोगाळ इतलो काकुटकार बरो देव जेन्ना आमी ताचो मोग अनुभवता ताका मानतो तो बरो करता म्हणून तेन्ना तो आमकां बरी पेखोणी दिता म्हणटच हाका कितें प्रॉब्लम आसलो आपल्या हातान इतलीं वर्सां ताका हातान पांय लागलो ती दूख गेली ताजी बायलेक आनी कितें प्रॉब्लम आसलो तिजी दूख गेली आनी तेजे उपरांत तो चेडो जो जल्मान थान सारको ना ताका म्हणलें आतां आमी ताचेर मागणी करूया आनी भाव भयणीनो ह्या लोकांनी इतल्या म्हयन्यांनी पळयलो की ताचें कंडिशन इतलें बरें जालें ताचें कंडिशन बरें जालें हांवें ताका सांगलें तुमी फकत इतलेंच म्हणा प्रभु यीशु के गांव से मेरा बेटा चंगा हो गया है म्हणजे जेजूच्या गायांनी म्हजो पूत बरो जाला जेजूच्या गायांनी म्हजो पूत बरो जालो हांवें ताका हिंदीन सांगलें आनी म्हणलें हें बाय हार्ट करात एक सुमारी मेळत मागणी करता हाँ प्रभु यीशु के गांव से मेरा बेटा चंगा हो गया है लक्ष्मण चंगा हो गया है म्हाका सांगतात म्हयनेचे बहुत अच्छा हो रहा है बरो जायत वेता ताका ही खबर की बरो जायत वेता ताका बरो केला कोण सांगतलो 20 साहेब येतलो पाद्री येतलो मिस करतलो तांचे बरोबर तुवें आनी हांवें सांगूंक जाय ना होय आमी आनी भाव भयणीनो ह्या संवसारांत कितलो लोक आहा दुसऱ्या धर्माचो लोक आहा पूण आमकां लॉस दिसता आमी ताका कितें म्हणीत जाल्यार ताका दूख लागत जाल्यार आमकां ती कामाची काडीत जाल्या आमकां घरा धाडीत जाल्यार आमकां तो भिरांत आहा
कोणाचो बरोबर संबंध तुटूंक आमकां वायट दिसता, तांकां सॉत सांगूंक वायट दिसता. कित्याक आमचो संबंध जो बरो आहा, आमकां ती घालपाक चॉकलेटी हाडटात आनी भायली युकेची चॉकलेटी हाडटात, देखून आमकां तांचे बरोबर संबंध तुटपाक बरें न्हय. आमी सॉत सांगपाचें ना, आमचो संबंध गोड आसूंक जाय. जेजू सोड, दुसऱ्यांक सांगू न्ही, पाद्रीक सांगू न्ही आयतारा दीस मिसाक, आमी सांगची ना. हो उजवाड जो जेजूचो आमचे भितर आहा, हो उजवाड कसो पावतलो जो लोक कावकार आहात, कसो पावतलो? बाबूनो, जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता, तुका बरें सांगता, जेन्ना कोण देवाचें उतर परगट करता, कोण देवाचें उतर सत्य सांगता, दोन वस्तू घडटा. दोन वस्तू घडटा. जो कोण देवाचें उतर आयकूंक येता, तो म्हणटा, अरे हांव कितें जियेता, हें आतां म्हाका सत सांगता तें हांव आयकतलो आनी ह्या सता प्रमाणे चलतलो. हांव एक जेजूचो पाटलावदार जातलो. हांव पाटलावदार हांव सजमतालो की हांव पाटलावदार इगोर्जेक वता म्हणून. आतां म्हाका कळ्ळें की हांव पाटलावदार न्हय, हांव एक क्रिस्तांवूय न्हय. आयज हांव आवड दवरतलो उतराचेर आनी म्हजें मन बदलून हांव तें उतर पाळटलो. आतां तो लोक जे उतर आयकता तें आपल्या मनाची नोसणी करून आतां तें उतर पाळटा. एक भाशेचो. दुसरो भाशेचो लोक म्हणटा, हो प्रेगादोर कोण, हो आमकां सांगपाक कोण, हो कोणाक आपणाक कोण सजमता तो, पाद्री पासून अशें आमकां सांगिना, हो कोण, आनी आयकोपाक देवाचें उतर बंद करता. बायबल क्लासीक येवपाचें बंद करता. ज्या जाग्यार तांच्या कानान बरें बरें म्युजीक आहा तें पण बरे भाशेन सांगतात, देवाचो मोग, कृपा, हें तें सगळें जें कितें सामकें तांकां सामकें सकयल्यान तांकां हालयता तें आयकोपाक तयार ना. म्हाका जाय आयकोपाक तेच्या कानान बरे भाशेन आयकोपाक, म्हाका बरें दिसोंक जाय, म्हाका खुशाल आसूंक जाय. देवाचें उतर म्हाका आमकां खुशाल करपाक आमी परगट करिना. देवाचें उतर कोण तुका परगट करता, तुका खुशाल जावपाक, तो फटींग. तुका देवाचें उतर परगट करता तें तुजें मन बदलपाक, तुका एक क्रिस्तांव, खरो क्रिस्तांव जावपाक, देवाचें उतर सत मानून एक क्रिस्तांवाचें जिवीत जियोवपाक. तुका बिश्टें तुज्या कानाक बरें म्युजीक तुका लागता तसलें आयकोपाक न्हय. तें फकत फटींग प्रवादी. तांचे कडेन वचोन आयकोपाक सारकें बरें. आमचें जिवीत बदलचें. जो कोण देवाचें उतर आयकता, त्या उतराचेर नियाल करता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, तें उतर पाळटा, तेन्ना येता आनी भोवायकी दिता. तो जेजूक दाखयता, जेजू हांवें फकत तें एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडूंक ना. हांवें त्या उतराचेर नियाल केलो, सजमणी मेळ्ळी, तें उतर केलें आनी आतां हांव भोवायकी दिता. थोडो लोक तूं कोण रे आमकां सांग दोगांयकी, म्हाका जाय तेन्ना हांव गोवायकी दितलो. फाल्यां ना तो 6 म्हयन्यांनी म्हाका एक दूख आसता ती इल्ली मातशी दूख आनी जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला. कितल्यो वस्तू ह्यो गोवायकी, कितले वर्सां आमी असल्यो गोवायकी दिताले. हें दुखतालें, हांगा दुखतालें, तेन्ना जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला. तें जालें काबार आमचें आतां. आतां आमी दुसऱ्यांक बरी करपाची काम जालें आमकां. आतां आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक जाय. त्याच वरवीं आमी केजी किंडरगार्टन थान आमी फर्स्ट स्टँडर्ड जाता, फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड जाता, नातर आमी थंयसरूच आहा. जेजू तुज्या गायांनी म्हाजें हें दुखतालें, तकली जोड जाल्ली आनी अशें जाल्लें तशें जाल्लें आनी आतां हांव बरी जालें. आनी ही गोवायकी आमची. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उतर सोडून पयस वेता, आमकां परगट जाता, कोण आमकां सांगता तें आमकां बरें लागना. आमी सजमता कितें शिकयतालो, कोण हांवें तूं म्हाका सांगपाक, आमकां मातशें तें घुस्पायता, आमकां मातशें स्टर करता उतर. कित्याक देवाक जाय आमकां आमी व्हड जाल्लीं, देवाक जाय आमी ल्हान भुरगीं, आमी दूद पिवता ती भुरगीं सोडून आमकां देवाक नाका ती. तेका मांयक आनी पायक
आपल्या भुरग्यांक दूध पियेता मायेचें थिंचरच रावतले 10 वर्सां ना ताका जाय कंटाकी फ्रायड चिकन मॅकडॉनल्ड खावप बरो बरें वालें दिसानूच खातले आख्खे दिसभर सॉलिड फूड खातले खटखटें खातले दान बरें गोड जातलें पण आमी आहात थिंचर चूं करीत आहात देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता जेन्ना ह्या बुधवारा दीस हो खंयसरूय आमी वचत देवाचें उतर आयकता त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा आनी तें उतर आमी सजमणी घेवन आमी तें उतर कोत्ता पाळटा तेन्ना कितें करता आमी देवाक दाखयता जेजूक दाखयता की खरेपणी आमी ताचो मोग करता म्हणून पिश्टे म्हणले जेजू जेजू म्हणलो देवाचो मोग करता म्हणून आमी मिसाक गेले तेर्स केलो आमचे नोवेनां केली आमी आमकांच फटयता जेन्ना आमी उतर पाळटा तेन्नाच की गोवायकी आसतली तेन्नाच की गोवायकी आसतली तेन्नाच की आमी म्हणटले सायबा आयज तुवें कितें थारायलां त्या भाशेन केन्ना आमी म्हजी मिसीस सकाळीं उठता म्हणटा आयज आमी कितें करया दनपारचें शीत कडी कर आनी नुस्तें भाज पूण आनी काय तें सदांचेंच कर चड तकली फोडनाका आयज कितें करूंक जाय फाल्यां राती कितें करूंक जाय आमी ह्यो वस्तू पळयत आत्म्याक विचारूंक जाय आयज पळयत आत्म्याक कितें तुवें रांदलां कितें तुवें म्हाका रांदलां कितें तुवें म्हाका चिंतलां आयज करपाक असले मागणी आमी करता जाय तुका कितें हांवें केल्लें जाय आयज म्हाका कसलें काम आहा तुजें म्हाका सान पावलोन जेन्ना ताका जेजू मेळ्ळो त्या रस्त्यार ऑन द वे टू डमास्कस ताका पडलो सकयल तो तिजो क्रिस्तांव मारूंक उडोवपाक गेल्लो आनी जेन्ना ताका जेजू मेळ्ळो आनी ताका सकयल उडयलो आनी ताका कुड्डो केलो तो म्हणटा यू आर तो जेजू म्हणूंक लागलो ताका तूं म्हाका सतायताय तो म्हणटा तूं कोण जेजू म्हणूंक लागलो ताका हांव जेजू नाजारेताचो तूं म्हाका सतायताय तूं म्हाका त्रास कोत्ताय तेन्ना पावलोन म्हणलें सायबा तुवें हांवें कितें केल्लें जाय ताणें म्हणूंक ना सायबा हांव कुड्डो जाला पयलो म्हाका दोळे दी म्हाका म्हजे दोळे सारके कर ना जेन्ना ताका जेजूक मेळ्ळो आनी जेजूचो आवाज आयकलो तो जेजूक विचारूंक लागलो सायबा तुवें हांवें कितें केल्लें जाय What do you want me to do? आयज आमचे मागणे जावनी भाव भयण हांवें उतर आयकलां ह्या उतरा वरवीं तूं म्हाका कितें कर म्हणटाय राग येवंक ना तुमकां येयला म्हजो राग येयला तुमकां ना ब्रदर आमी कितल्या रितीरांक वचप कितले प्रिचरा कडेन वचप एकूच गोष्ट जेजू आमकां सांगता तें उतर जें आयकलां तुमी पाळात मनशांक खोशी करपाक चिंती नाकात देवाक खोशी करात कित्याक सासणांक आमी ताचे बरोबर जियोंक जाय आमी ताका खोशी करिना जाल्यार मनशांक खोशी करता एक दीस आमी त्या सासणांत त्या देवा बरोबर आमी पावतली ना पावतली आमकां अजून ती खात्री आसची ना ज्या दिसा आमी देवाची खोशी करता तेन्ना आमी जाणो ताचे उतर आमच्या काळजान आहा म्हणून तें उतर आमी पाळटले दुसऱ्यांक ही बरी खबर दितले आमकां आमची बाय फ्लावी म्हणटा कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय मारिया आसतना फातिमा आसतना अरे कोणाक टेस्टिमनी हा आमी चिंता कोण टेस्टिमनी दितलो म्हणून आमी तयार जावंक जाय बुधवार दीस येता जाल्यार ब्रदर सिस्टर आमी कालच्या बुधवारी जें आयकल्लें तें आमी ब्रेस्तारा थान आमी कॉमेंट्स केलें बुधवाराच्या रातीक पासून कॉमेंट्स केलें बरें नोट बरयले आमी स्क्रिप्चर शिकल्या दुसऱ्या दिसा कोणाक सांगलें तें उतर आमीच पाडलें उजवाड आमी दिलो दुसऱ्यांक पळय खूब थोड्यांनी आमकां थापटान दिली थोड्यांनी आमकां भायर वच म्हणलें आमी देवाक आर्गां दिलीं कित्याक ताच्या नांवा पासत आमकां नाकारलीं म्हणून आमी तें उतर दिलें
आमकां मेळले थोड्या लोकांनी आमकां पयस केले, थोड्या लोकां कडेन आमी उजवाडाक दिवपाक गेली, ती खावूकान रावंक सोदतात म्हणून आमी उठलिनान गेली, तेका आमी आमकां भायर सर म्हणलें. आमी आमचे बंद करूंक ना, आमी पंकज उदास जावंक ना. कांतार करपाचो एक गजाल सिंगर पंकज उदास. आमी कोण पंकज उदास जावपाची गरज ना, आमी खुशाल उदास जावंक जाय, खुशाल आनी उर्बेन आसूंक जाय. कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता जेजूचो उजवाड आमी सगळ्यांक दिवंक जाय. आमेन. आमेन. कारगा काय फ्लाविया, तू फकत आमेनच म्हण, दुसरे म्हाका दिसता कोणूच ना. दुसरे म्हाका दिसता रांदतात, तेच करतात, खूप पयसा, कोणूच आनीक आमेन म्हणना. Amen. Amen. Man, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. बाबणीनो, हे फकत सगळे हांव जे सांगता तुमकां मोगानूच सांगता. एक दीस पावतलो, एक दीस येतलोच, सगळ्यांक येतलो. आमकां ह्या संवसारांची वेची पडटली आनी आमचो संबंद ताजे जेजू बरोबर ना जाल्यार, सारको घोट ना जाल्यार, जे ताणें आमकां सांगलेले उतरां वरवीं आमी करूंक ना जाल्यार तेन्ना चड उशीर जातलो. कांयच करपाक जावचें ना आमकां. आनी तेंच्यान आमचें म्हणूंक लागलें, अरे म्हाका कितलें काम आसलें, भुरग्यांचें, नातवांचें, शेजाऱ्याचें, पाद्रीचें, बिस्पाचें, मुनाचें, पोणाचें सगळें काम आसलें. तेन्ना कसलेंच फायदो ना तें उठपाक. तें काम आसतलेंच सदां काळ, पूण जें आमी करूंक जाय, देवाची खोशी, ती आमी पयलीं करूंक जाय. होय की ना? होय ब्रदर. Pray. जेजूकार गा. Thank you, Jesus. Praise God. Arga Jesus. आयज हांव 4च्या वेळार हांव सदांची जी बायबल क्लास आसता, हांव सांगतलो तुमच्या लोकांक. जाणा आमकां देवान कितल्यो वस्तू दिल्या, होय की ना? आमकां हे जीव दिला, आमकां काम दिला. आनी कोण बायल एक सिस्टर म्हणटाली, दादर आमी जेन्ना कामाच्या जाग्यार वता, थोडो लोक आमी कंपनीचो वेळ सारता, कंपनीच्या वेळार आमचे काम करता, फोन मारता, बरें काम करता. मागीर आमी कामाच्या वेळार आमी ते प्रिंटींग पेपर आसा तोय घेता, पेनां घेता, कितें आमचें प्रिंटींग करूंक जाय तें आमी करता. जो वेळ कंपनीचो आसा तो वेळ आमी आमची कामां करता. तुजो साहेब आनी तुजी कंपनी तुका कुडू दिता, पगार दिता, हें तुजें पयलीं पर्सनल काम करूंक ना. आमी चुपार उस्तम ते कोत्ता, कोण पळयना जाल्यार आमी कोत्ता. तें सारकें न्हय. मनशाक आमी चिंतल्यां तशें करपाक. पूण भाव भयणीओ, ताजे वोन आमी ह्या संवसारांत कोणा लागून? जेजूक लागून. ताणें आमकां ह्या संवसारांत हाडल्या, ताणें आमकां हो वेळ दिला संवसारांत. हो जीव जो आमचे भितर आहा, हो जीव देवाचो जीव. आमचें घर जें दिलां, आमची गाडी जी दिल्या, आमची फामील जी दिल्या, आमची गाडी जी दिल्या, आमकां जो वेळ दिला, तो ताणें दिला. एक दीस तोय आमकां विचारतलो. आयज आमकां म्हयन्याच्या तो पगार दिना, ताजे आनीक वस्तू दिता, जीव दिला ताणें, सगळें केलां आमकां. एक दीस आमकां विचारतलो, अरे बाबा तुका संवसारांत धाडलेलो, तुका हांवें म्हजें उतर दिल्लें, तुका हांवें पवित्र आत्मो दिल्लो, कितें केलें रे तुवें? ना सायबा, मीस सोडूंक ना हांवें आयताराचें. आनी ते बुधवारा दीस तो ब्रदर विन्सेंट आतां उलयतालो, तें चुकोंक ना आमी. आनी ती बाय मारिया आहली, ती आतां बुधवारा दीस मागीर ती सगळीं आमी मेळटालीं, आमची चर्चा चलताली, आमी डिस्कशन करताले, आमी आमची थोडी गोवाय कितें दिताले. आमचें बरें चलता, आमी कितें वायट खंय केलां? कसल्यो आमी वस्तू सांगताले. पूण त्या वेळार
तू बायबल क्लास शिकेलाय वा तू मिसाक गेला ह्यो वस्तू तो विचारचो तो विचारतलो कित्याक ते आम देवाचे उतर सांगता तेन्ना तो विचारतलो आमकां विल आस्क अस बाबा हांवें तुका म्हजी खोशी कितें म्हजी खोशी आसली ती हांवें तुका सांगलेलें म्हज्या उतरान पवित्र आत्मा उद्देश सांगलेलें तें काम केलें तुवें कितें सायबा तुजी खोशी कितें सांगलेलें तुवें म्हाका करपाक नको रे बाबा कितें सांगलेलें तें ना सायबा म्हाका केन्नाच सोजमणी मेळना कितें करपाचें हांव जाणा म्हजी खोशी आसली की म्हाका सगळ्यांक उठोन म्हाका नश्ट करूंक जाय दनपारचें करूंक जाय आनी रातचें करूंक जाय तेजे उपरांत बुधवार दीस येवंक जाय मागीर आयतारच्या मिसाक वचूंक जाय सामको तेच करूंक जाय हांव जावं करताली आनी कांय ना सायबा तितलेंच हांवें केलें मागीर 4 खोबऱ्यो केल्यो शेजाऱ्यां बरोबर सोयऱ्यां बरोबर फोनाचेर उलयलो सामको टायम जालो गेलो तो भाव भयणीनो आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता आतां आमचो संबंद जेजूशी घट जाता आमी दुसऱ्या लोकां भाशेन जायना आतां आमी चड जबाबदारी जाता कित्याक हें उतर आमी आयकलां आमच्या ऑफिसाच्या पात्रान आमकां सांगलां कितें काम करपाक आमी ताका एका सुमारान सांगची ना तुवें म्हाका कालच्या सुमारान सांगलें हांव पळयतां म्हाका म्हजो मूड आसूंक जाय तुका तिजो दत्तलो एक सुमान भर दुसऱ्या दिसा तुका सामको पॅक करून धाडटलो जेन्ना देव आमकां इतली काकूट दाखयता आमी म्हणटा आयक एक उतर आयक एका कानान आयक दुसऱ्या कानान सोड एका कानान आयक दुसऱ्या कानान सोड भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन आमकां एक एकल्याक जबाबदारी आसा एक एकल्याक आमकां जबाबदारी आसा कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमकां एक जबाबदारी आसता वी हॅव अकाउंटेबिलिटी तुका पळय कितलो लोक हांवें तुका सांगलें म्हजो वजो सोसायटीन मालामाणी जे आहात त्या लोकांनी देवाचें उतर आयकून तांकां इतली जबाबदारी ना तांकां कसलो चान्स मेळना ती एका क्रिस्तांवाच्या घरान जल्मूंक ना पूण आमी जी आसात आमच्या तांकां ती बरी खबर दिवंक जाता पूण आमी जी क्रिस्तांवाच्या घरान जल्मल्यान आमकां जे देवाचें उतर पोसपूट जाता आमकां तें उतर आमी आयकता आमची जबाबदारी चड जाता पूण आमी कोण असलें चिंतिना जी जबाबदारी म्हाका ऑफिसान म्हाका पगार मेळटा म्हाका सॅलरी मेळटा म्हाका दिनार मेळटा म्हाका पाउंड्स मेळटा तितलीच म्हाका जबाबदारी आहा पूण देवान म्हाका की जबाबदारी दिल्या ताची म्हाका जबाबदारी नाका होय की ना भाव भयणो आमकां एक एकल्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकलां आतां म्हाका एक व्हडली जबाबदारी आहा big responsibility because I'm accountable to that word I heard. जे उतर हांवें आयकलां त्या उतराक म्हाका जबाबदारी आहा आनी हांव उतर परगट करता जाल्यार म्हजी जबाबदारी चड आसता कित्याक हांव उतर परगट करता फकत तुमकां परगट करिना जेन्ना हांव तुमकां परगट करता तें उतर हांवें पयलें करूंक जाय आतां हांव फोटींग प्रवादी दुसऱ्यांकूच सांगूंक सोदता तुमी अशें करूंक जाय फारिजियो भाशेन फारिजियो कितें करताले जाणे ते सगळे स्क्रिप्चर हांगा घालताले तोकले हाताक वयर सकला जेन्ना मागणी करताले सगळ्या लोकांनी पळोवंक जाय ना तें उतर पाडपाचें ते केन्नाच करिनासले फकत पळयताले कोण उतर करिना ते पुलीसमॅन पळय जेजून तांचें तारण करपाक पावना ते जाले काबार तांचें आमचेंच निसणटावन जालें पूण भाव भयणीनो जो कोण देवाचें उतर आयकता जो कोण देवाचें उतर पाळटा ताची जबाबदारी एकदम व्हड जाता The responsibility of the preacher, the responsibility of the one proclaiming God's word is extremely high. हें उतर परगट करपाचें बेश्टें सोंपें न्हय हांव केन्ना आयलो चान्स मारलो आनी कोणें कितें कुदावप जबाबदारी व्हडली आसता पूण आमी जी आयकतात देवाचें उतर तें उतर म्हजें न्हय
हे उतर विन्सेंटीचे न्हय, हे उतर कोणाच्या प्रिचराचे न्हय, हे उतर पवित्र आत्म्याचे. आणि पवित्र आत्मा जेन्ना उतर सांगता व सजमणी दिता, म्हाका एक जबाबदारी जाता ते उतर करूंक, म्हाका पाळूंक ते. हांवें बिश्टें आयकलें, एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें. ताणें भाव भयणीनो, आमी उतराक कसलोच वालोर दिना, कसलोच रेस्पेद आमी देवाक दिना. आनी मागीर जेन्ना सैतान येता आमच्या जिवितान आनी निसंतन करता आनी पाड घालता, मागीर आमी देवाक शिंता. देवान म्हाका सोडला, ताणें केन्नाच आमकां सोडूंक ना, तो केन्नाच सोडचो ना. आमी ताका सोडला, आमी ताका सोडला. बिश्टें आयकलें, बिश्टें रित्राक गेलें, मिसाक गेलें, केल्स केलें, मारणे केलें, खूब डिवायन मर्सी रिट्रीट केली आनी नोवेना बी केली. कसलोच वालोर ना, आमी उतर पाडूंक ना जाय. जेजू कारगां. हांव सदांच म्हणटा, जेन्ना आमी एका बायबल क्लासीक येता आनी थंयसर एक प्रोग्राम हा आमचो, की आमी सगळ्यांनी हे उतर शिकपाचे पयलीं वा कोण परगट करचे पयलीं आमची गोवायकी दिवपाचो वेळ आसता. आमी सगळ्यांनी येवंक जाय थंयसर आमची गोवायकी दिवपाक. कितें आमी कालच्या बुधवारीच आयकलां, कशे भशेन आमी उजवाड दिवंक जाय, कशे भशेन दुसऱ्यांक खबर दिवंक जाय. ल्हान बी आसूं, पूण हांवें कितें तरी केलां, कित्याक हांवें उतर आयकलां तें. बिश्टें एका कानान आयकून दुसऱ्या कानार सोडूंक ना. हांवें तें उतर आयकलां, तें उतर म्हाका सांगता की हांवें तो उजवाड जेजूचो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. ती काळोखान आहात, हांव उजवाडान आहा. हांव उजवाडान ना जाल्यार थंयसरूच रावात, गोवायकी दिनाका. आमी उजवाडान आहा जाल्यार म्हाका जबाबदारी आहा गोवायकी दिवपाक. कित्याक जेजू म्हाका सांगता कालच्या बुधवारा दीस जेन्ना आमी शिकल्या की उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. ते भाशेन फ्लावीन आमकां ती गोवायकी दिली. दुसऱ्यांक गोवायकी दिवपाक जायना. सगळ्यांक आमी म्हणूंक जाय, आले बुल्लू बुल्लू पुट्टू पुट्टू मातशें कर, मातशें गोवायकी द्या, कितें तरी सांगात, कितें तरी म्हणा. आमी तयारीन येवंक जाय, वालोर दिवंक जाय देवाच्या उतराक. भाव भयणीनो, हांव तुमकां कित्याक सांगता जाणां, मोगान सांगता. कित्याक एक दीस हांव तुमकां आयज सांगिना जाल्यार एक दीस देव तुका आनी म्हाका सांगतलो. हांवें तुका उतर परवट केलें, तुवें कितें केलें? त्या वेळार तुका तुज्या म्हणून सायबा म्हाका मातसो 5 मिनटां दी, म्हाका आनी 2 वर्सां दी. खबर तुजो दीस, तुजे दीस खबर, तूं मेलोय, तुका पुरलो, आतां तिजो जोडटे रेडी आहाय आनी तुवें करूंक नाय जाल्यार तुज्यान म्हणूंक जायना म्हाका दुसरो चान्स. तिजो सेकंड चान्स ना, तिजो परगोतरी ना. जेजू कारगां, जेजू कारगां. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, खरेपणी हे उतर जे आमी आयकता, जेन्ना तें हांव म्हज्या शक्तीन तुमकां तें सांगिना, म्हज्या मनान कांय ना. जे म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तें हांव उलयतां. हांव तयारी करून येना की आयज हांव हें शिकयतलो, हेंच म्हणटलो. जे म्हाका पवित्र आत्मा सांगता ह्या वेळार सांगता, हांव सांगता वयता. हांव कितें नोट बरोवन तुमकां जें सांगलां तें आनी तुमी कितें विचारशात जाल्यार हांव म्हणटा ना कांय विचारनाका. हांवें कितें बरयलां तें म्हाका पयलें सांगूं दी. खूब बरें व्हडलें बरयलां हांवें, खूब स्क्रिप्चर बरयलां, हांव तें तुका सांगूंक सोदता पळय. ना, जे पवित्र आत्मा सांगूंक सोदता तेंच सांगतलो. जेजू कारगां. रिकॅप करूया ना ब्रदर. रिकॅप करूया, वय रिकॅप करूया. प्लीज गॉड, प्लीज गॉड. जेजू कारगां. गेल्या बुधवाराक भाव विन्सेंटान आमकां दिल्ले शिकवणीचो विशय जावन आसलो, आमी उजवाडांत रावुया सासणाच्या सासणाक. भावान आमकां उदाहरण दिलें, जे तरेन एक झाड आपली फळां दुसऱ्या खातीर उत्पन्न करता, तेच भाशेन आमी पवित्र आत्म्याच्या बोलान जी फळां उत्पन्न करता ती जावंक जाय दुसऱ्या खातीर.
दोन दुताचो इतिहास 21:1-8 आमकां शिकवण दिता की आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूचे गोवाय जावंक जाय. पयले जेरुसलेमांत मुणगे आमच्या गोरच्यांक, उपरांत जुदेयांत जे जावन आसा आमच्या शेजाऱ्यांक, वाड्यांत, गांवांत वो आमच्या वावराच्या जाग्यार, उपरांत समारियांत मुणगे ओन भावार्थ्यांक, आनी शेकी आख्ख्या संवसाराच्या शिमा पर्यंत जेजूचे गोवाय आमी जावंक जाय. संवसाराच्या शिमा पर्यंत जोरी तोर आमकां जेजूचे गोवाय जावन पावंक जाय जाल्यार पयले आमी जेरुसलेमांक मुणगे आमच्या गोरच्यांक जेजूचे गोवाय आमी जावंक जाय. आमचो उजवाड पयलो आमच्या गोरच्यांचेर पडूंक जाय. भाव सांगतालो, हालीं जेन्ना तो फिलिपिन्स ह्या देशांत गेलो तेन्ना देवाचें उतर इगोर्जांनी पोरगोटून चड आनी चड लोकांक देवाची बरी खबर तो दिवंक आशेतालो. पूण कांय कारणाक लागून कांय दीस तो तें करूंक पावोना. आनी एके राती जेन्ना तो काळोखांत जनेलाशी बसून भायर पळोवंक लागलो ताका सामकोर एक घरांत उजवाड दिश्टी पडलो आनी त्या उजवाडांत आसलोल्या लोकांचेर भावाची चोत्राय गेली. तेन्ना पवित्र आत्म्यान भावाक उगडास केलो की भाव खरेपणी उजवाडांत आसा, कित्याक ताका सोत कितें तें गमोन आयलां आनी देवाच्या उतरा पोरमोणे चलूंक तो वावुरता. पवित्र आत्म्यान ह्या उदाहरणांतल्यान भावाक शिकवण दिली की जी कोण अजुनूय सोत नेणा जावन काळोखांत आसात तांची चोत्राय एके भाशेन भावाच्या कोरण्यांचेर आसतली, कित्याक तो उजवाडांत आसा. आसिसीच्या सान फ्रांसिस्कान म्हणलोलें, देवाचें शुभ वर्तमान पोरगोट कोळात सगळ्याच वेळार आनी गरज पडली जाल्यार उतरां वापरात. हाचो अर्थ म्हणजे आमी देवाची बरी खबर, देवाचो मोग सगळ्याच वेळार दाखोवंक जाता वो दाखोवंक जाय आमच्या कोरण्यांतल्यान. ते राती पवित्र आत्म्यानूय आमच्या भावाक हीच शिकवण दिली की जोरूय तर तो त्या दिसांनी इगर्जांनी वचूंक जायत्या लोकांक शुभ वर्तमान पोरगोटूंक शकना, तरूय आपल्या कोरण्यांतल्यान ताणें फिलिपिन्स देशांतल्या भाव भयणांक ज्या जाग्यार तो रावतालो वो जांकां तो मेवतालो तांकां आपल्या स्वभावांतल्यान आपल्या कोरण्यांतल्यान देवाचो मोग भावाच्यान तांकां दिवंक जातालो. एके भाशेन आमी जी उजवाडांत आसात आमा सगल्यांचेर एक व्हडली जबाबदारी कशी आसा आनी ती म्हणल्यार कसली? जी कोण काळोखांत आसात तांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक, तांकां एक उजवाड जावन जेजूची वाट दाखोवंक. काळोखांत आसलोल्या लोकांचे आत्मीक दोळे उजवाडांत आसलोल्या मनशाचेर आसतात. मातेवाचो 15-20 वड 14-16 आमकां सांगता, आमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. जायते पावट आमी क्रिस्तांव म्हूण आमकां लोक कसो ओळखूंक पावता गाय? घडयेक आमी नातालांक तांकां खाण दिता म्हूण, पूण खरेपणी संवसारान आमकां आमी क्रिस्तांव म्हूण आमच्या कोरण्यांतल्यान आमच्या स्वभावांतल्यान ओळखूंक जाय. आमचो उजवाड जो आमी काळोखांत आसलोल्यांक दिता ती जावंक जाय आमची खरी ओळख, एक खरी निशाणी आमच्या क्रिस्तांवपणाची. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो तो जियेलो एक उजवाड जावन. ताणें मनशा कुळाक वाट दाखयली आपल्या बापायच्या राज्याची आनी आतां ताणें आमकां वेंचून काडलां, आपलो पवित्र आत्मो दिला एक उजवाड जावंक, ताचे गोवाय जावंक संवसाराच्या शिमा पर्यंत. पूण पयलीं आमी उजवाड जावया आमच्या घोराब्यांत, आमच्या शेजाऱ्यांक. आमी उजवाडांत रावया न्हय फकत दर बुधवाराक
व दर आयताराक, पूण आमी उजवाडांत रावया सासणाच्या सासणाक. जेजू कारगां. जेजू कारगां, जेजू कारगां. देव बरें करूं बाय फ्लावी. ब्युटिफुल, ब्युटिफुल. हांव सदांच म्हणटा म्हजी कोंकणी इतली बरी ना जेन्ना पोरगोट करता, पूण जेन्ना हांव रिकॅप आयकता काय बरे भाशेन तुमी तो रिकॅप करतात, आयकोकूय बरो आनी ती सजमणूय बरी मेवता, कित्याक तुमी बरे भाशेन आयकोन ती आतां रिकॅप करतात. जेजू कारगां. Thank you, Holy Spirit. Beautiful, beautiful. जेजू कारगां. तर आमी आयज कमेंस करुया, शिकून कमेंस करुया. होय ब्रदर. ओके. तर आयज आमी लुकाचो 18वा विस्वोर वड 1 ते 8 पळोवया. पयले आमी वाचुया लुकाचो 18वा विस्वोर वड 1 ते 8 पर्यंत. आनी तेच्या उपरांत आमी पळोवया खूब वस्तू आसा तितून शिकपाक. जेजू आयज मागण्या विशीं उलयता, पूण तिचोर एक वोपार घालता. त्या वोपारीन तो आमकां शिकोवंक सोदता. म्हणटच पयलीं आमी हें उतर आमी आयकुया, वाचुया. विधवा बायल आनी खोटो नितीदार वोपार. ही वोपार जावन आसा. तेच्या उपरांत आमी फुडें वाचुया आनी मागीर ताजेर नियाळ करुया. 1 ते 8 न्हू ब्रदर? 1 ते 8 पर्यंत, होय. ओके. विधवा बायल आनी खोटो नितीदार. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय पूण मनशाची भिराय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची भिडा हांव दवरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता, देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकीन ती म्हजो जीव खातली. सोमयान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विचलोल्यांक सोंसणिकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना. होय, हांव तुमकां सांगता, तो तांकां बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय? जेजू कारगां, जेजू कारगां. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, ह्या लुकाच्या 18वा विस्वोर वड 1 ते 8 पयलीं आमी ह्या पयली वडीर आमी आयज नियाळ करुया. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. जेजून ही वोपार सांगपाचें कारण कितें आसलें? कितें कारण आसलें जेजूचें ही वोपार तांकां दिवपाक? सदांच मागण्यांत रावप. सदांच मागण्यांत राव, वय की ना? सदांच मागण्यांत रावंक जाय म्हणून कित्याक जेजून तांकां सांगलें सदांच मागण्यांत रावंक जाय म्हणून? ती सदांच मागण्यांत रावना जाल्यार कितें जातलें आसलें? काळणेत पडटा. ना, पयली वड आमकां सांगता न्ही, सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक जेजून कितें सांगलें? सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय
जीव सोडचो न्हय म्हणजे कितें भाव भयणीनो? आमचे भाशेन हांव जाणा इंग्लिशीन कितें म्हणटात तें डू नॉट फेंट हांव इंग्लिशीन सांगतात, पूण आमचे भाशेन जेन्ना म्हणटा आनी जीव सोडचो न्हय, तुमी केन्ना आयकलां अशें आमचे भाशेन कोण म्हणटा? अरे ताका अरे बाबा जीव सोडनाका, हाचो अर्थ कितें? गिव अप. गिव अप. करेक्ट 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 करेक्ट. डू नॉट गिव अप. डू नॉट गिव अप. जो मनीस जीव सोडटा ओ गिव अप करता, कित्याक करता? हे एक दादलो एक बायल केन्ना जीव सोडटा, केन्ना गिव अप करता? बरोसो नासतना रावता. भिरांतीक लागून. निराशी जावन भिरांतीक लागून. भिरांतीक लागून. सारखे म्हणले बाय जोनिता. जो कोण जीव सोडटा तो कित्याक सोडटा? कित्याक तो जो जीव सोडटा भिरांतीक लागून. सारखे म्हणले बाय जोनीन. आयकात आतां बरे भाशेन भाव भयणीनो. जेन्ना म्हाका भिरांत येता ज्यो घडण्यो घडल्यात त्यो ओ ज्यो घडण्यो घडपाच्यो आहात त्यो, ताका लागून भिरांत कित्याक येता? घडपाच्यो आहात म्हण चिंतून. घडपाच्यो हात म्हणून म्हाका भिरांत येता, देखून हांव जीव सोडटा. आतां समजा आमकां कोणें सांगलें, ओके आयका, जस्ट हांव एक उदाहरण दिता. कोणें म्हाका सांगलें 1 वर्स पयलीं, अरे जानेरान 2023 संवसार काबार जावपाचो आहा, आनी म्हाका डिसेंबरान सांगलें. आतां डिसेंबरान सांगलें, हांव जानेरान रावला, अरे पावस पडटा, कितें तरी जाता आयकता, पूण शेकी जानेर काबार जाता, फेब्रुवारी काबार जाता. आतां हांव ऑक्टोबरान आहा. जे म्हाका कोरून सांगलेलें जानेरान घडटलें म्हणून ताका घेवन हांव भिरांतीन आहा आसा ना. कित्याक ती घडणी घडली म्हणजे ते कांयच जावना थंयसर. म्हणजे जें आतां काबार जालें ताचेर म्हाका भिरांत ना. पूण समजा आतां म्हाका कोणें सांगलें, अरे तूं जाणय आतां गॅर पेटलें इस्रायल आनी पॅलेस्टिनाचें, आतां आख्ख्या संवसारान गॅर पडपाचें आहा, आनी आमची भुरगीं थंयसर घालपाक आहा, आनी तांकां आतां भायर वचपाक मेळचें ना. ज्या भाशेन इस्रायलच्या लोकांक थंयसर भायर वचोंक जायना, आतां तांकां सगळ्यांक भायर काडटात. आनी पॅलेस्टिनियन लोकांक आहा, आनी लोक थंयसर शिरकावला, आनी तेच भाशेन आतां गॅर आनी दुसऱ्या जाग्यार पडपाचें आहा, हांगा थंय घालपाक, आनी UK आनी तेंचे बाण सोडपाचे आहात. ह्यो खबरो आयकत जाल्या भिरांत येवची ना तुमकां? तुमची भुरगीं आहा जाल्यार थंयसर लागीं येतली ब्रदर. आतां कितें घडपाचें आहा, होय की ना? होय होय. बाबडीनो मातशी चोत्रायन आयकात, कित्याक कोण तरी ह्या वेळार आयकना जाल्यार फुडें कितें सांगतलो तें सजमणी मेळची ना. देखून हांव जेन्ना विचारता थोड्या लोकांक ह्या क्लासीन, भाव भयणीनो तुमी आयकतात, होय की ना? कोण तरी कोण जबाब दिना. मातशी तुमकां लॉस दिसता जाल्यार मातशी आमेन तरी म्हणात, ओ मातशें बरोवन दियात. पूण कोणाक अनम्यूट करून जाता जाल्यार मातशी तुमची सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून सांगात, नातर हांव बिश्तो उलयतां. तर मातशी जबाब दियात. हांव कितें म्हणटा, भिरांत आमकां येता ज्यो घडण्यो घडल्यो ओ ज्यो घडपाच्यो आहात, घडच्यो आसात. घडच्यो आसात, होय की ना? आनी जेजू म्हणटा आमकां सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. म्हणून जेजून ही वोपार कित्याक सांगली? कितें गरज आसली जेजूक आमकां वोपार दिवपाक आपल्या शिसांक? आनी कोणाक दिली? आपल्या शिसांक दिली. तो लोकां कडेन उलयनासलो, तो फारिझेव कडेन उलयनासलो, तो धर्मशास्त्रा कडेन उलयनासलो, तो कोणा कडेन उलयनासलो, तो आपल्या शिसां कडेन उलयता. आमी सगळे शीस हांगा? होय. बाय जन्म्या तूं एकटीच शीस आहाय हांगासर, आनी कोण ना आनीक शीस? 12 जाण आहाय न्ही.
हांगा सगळी शीस आहा तो हांगा फकत आयकान एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडपाक आयल्यात सगळे शीस हांगा आहात होय होय. म्हणजे ही वोपार तुका आनी म्हाका होय की ना सदांच मागणे होय. करची गरज सदांच मागणे करची गरज आणि जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली म्हणटच हांव वावणेन तुमकां विचारूंक सोदतां परतून हो प्रश्न विचारतात हो आतां चवथी पार्टी विचारता जेजून ही वोपार आपल्या शिसांक कित्याक घाली उत्तर पळया पयली बोर्ड आमी ह्या क्लासीन शिकतले जाल्यार आमी मातशी इनवॉल्व जावंक जाय आमी तरी आमचे चिंतोंक जाय केन्ना आमी इगर्जेक वयतना आमकां चिंतपाचें काम कोण सांगिना आमकां चिंतपाक आमी 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 बंद केलां चिंतपाक कोण सांगता कितें सांग अरे सांग रे म्हाका चिंतपाक नाका आय डोंट वॉन्ट टू थिंक पण आयज बाबणेनो उपकार करून मातशें चिंतप कमेस करा मातशें अनम्यूट करा जबाब दिया जेजून जेन्ना ही वोपार आपल्या शिसांक घाली कितें गरज आसली जेजूक ही वोपार दिवपाक तांकां सदां तेचेर कितें तेणी वोपार बरें हांव परतून आनी एक प्रश्न विचार जेजूक आपल्या शिसांक सांगूंक जाय आसलें जाल्यार अरे बाबा तुम्ही सदांच मागणें करूंक जाय तुम्ही सदांच मागणें करूंक जाय ताच्यान सामकें स्ट्रेट ताका सांगूंक जाय तो आपल्या शिसां कडेन उलयतालो आतां हांव तुमकां येता हांगा सांगित जाल्यार बाबणीनो तुम्ही सदांच मागणें करूंक जाय पूण तो शिसां कडेन जें ताणें सांगूंक जाय आसलें तो आतां एक वोपार घालता म्हणटच जेजू कित्याक तांकां वोपार घालता ना कोण चिंतूंक सोदिना कोण जबाबूय दिवंक सोदिना हांव रायट आनी रॉंग आन्सर म्हणिना हांव फकत विचारूंक सोदतां जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता पवित्र आत्मो म्हाका कितें सांगता कित्याक जेजून ही वोपारीन तांकां सांगली आनी वोपार कितें कितें कित्याक ही वोपार दिली तांकां कित्याक कितें कितें सांगूंक सोदतालो तांकां हे वोपारी वरवीं जेजू तांकां आपल्या सारकी समजणी मनशाक मेळना ज्या गुट हा सांगपाक पावी तू पयली जबाब दी मागीर मागीर आपल्या जातनाक घेवन पावी तू सांग देवाच्या राजाचे गुट उगडापे करूंक सांगता तो तांकां ओपारींत हे सारकें हा पूण ह्या वोपार ही वोपार जी तो तांकां सांगतालो जी आमी आयकल्या एका खोटेदार कोण तो एक खोटो नितीदार खोटो नितीदार आनी एक विधवा बाय होय की ना जेजू ही वोपार आपल्या शिसांक कित्याक अशी ही वोपार कित्याक ताणें दिली पयली गोड आमकां सांगता न्ही कित्याक ताणें वोपार दिली तो तांकां कितें शिकोवंक सोदतालो केन्नाच जीव सोडनाचे टू नॉट गिव अप टू नॉट गिव अप सारकें म्हणलें म्हणून जेजू तांकां शिकोवंक सोदतालो की ताणें जीव सोडपाक न्हय पिरांतीन चलपाक न्हय होय की ना थोडो लोक म्हणटलो जेजू तांकां सांगूंक सोदतालो की ताणें मागणें करूंक जाय ना जेजू तांकां शिकोवंक सोदतालो ह्या वोपारी वरवीं की ताणें जीव सोडूंक नाका म्हणून तांकां भिरांतीन वचपाक नाका म्हणून होय की ना ओके पूण जीव सोडपाक नाका जाल्यार ओ भिरांतीन वचपाक नाका जाल्यार कसली कितें करपाची गरज मागणें करीत रावपाची मागण्याची गरज व्हेरी गुड समजल्यात तुमी होय तुम्ही समजता की ताणें मागणें तांकां करपाक ना ताणें तांकां सांगली वोपार सांगली
कित्याक ताका जाय आसलें ताका शिकोवपाक तांकां जीव सोडूंक नाका जीव सोडूंक नाका दिवपाक नाका नाका करपाक जीव नाका दिवपाक ओके कशें म्हणटात तें हाऊ डू यू से दॅट सिस्टर जोनीना मातशें बरे भाशेन घाल मागीर ते रिकॅप करतना हांव आयकतलो पूण आयज म्हाका सांग कशे भाशेन कित्याक ताणें तांकां ही वोपार घातली तांकां वोपार घातली तांकां भिरांतीन वचों नाका जांग आनी तांकां जीव सोडूं नाका जांग सारकें न्हय सारकें होय जेजू गार्गा आनी तांकां जीव सोडूंक नाका जांग आनी तांकां भिरांतीन वचों नाका जांग जेजू ताका सांगता सदांच मागणें करची गरज म्हणटच जो कोण जेजू बरोबर मागणें करता ती केन्नाच जीव सोडिनात आनी ती केन्नाच भिरांतीन वचनात होय की ना होय व्हेरी गुड म्हणटच आतां म्हजो प्रश्न तुमकां मागणें करचें मागणें करपाचें म्हणजे कितें व्हॉट इज द मिनींग ऑफ मागणें करपाचें सदांच मागणें करची गरज म्हणजे कितें मागणें म्हणजे कितें देवा लागीं कनेक्टेड उलोवप. रावपाचें देवाशी कनेक्टेड रावपाचें संबंध दवरपाचो रिलेशनशिप न्हू संबंध yes. रिलेशनशिप व्हेरी गुड म्हणजे भाव भयणीनो आयकात तुम्ही जो जबाब दिलो सारको म्हणलो फ्लावीन दिलो जसिंतान दिलो सारको जबाब दिलो मागणें म्हणजे कितें हांवें तें तुम्ही केन्ना मिक्सर यूज केला घरा होय ब्रदर सदां करता सदां घाल कितें चटणी बिटणी करूंक जाय ज्यूस करूंक जाय तांबो केलो चटणी सगळें पानां घालीन आनी तें स्विच घातलो चलता मागीर आनी बटन घातलो मागीर थर्ड बटन थर्ड लेवल आयकलां तुमी मिक्सराचें जेजू आमकां म्हणटात तशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय मागणें करपाचें कितें तुमी आतांच सांगलें म्हाका मागणें करपाचें जावन आसा एक संबंद मागणें करपाचें म्हणजे एक रिलेशनशिप संबंद म्हणजे हांव उलयतां देव म्हजे कडेन देव आयकता देव उलयता हांव आयकतां पोत्तून हांव उलयतां ताणें हांव घालपाक आसलो 25 वर्सां बारेन आसतलो आनी थिंचोर 1990s जेन्ना थिंचोर तेन्ना मोबायल फोन येवंक नासले तेन्ना कोणा कडेन मोबायल फोन आसलो जाल्यार एक एरिक्सनाचो फोन आसतालो कोणा कडेन तुमी जी कोण बारेन सुमार घालपाक आतां 30 वर्सां चड वर्सां आहात जाल्यार जेन्ना पयलो मोबायल फोन येयल्लो तेन्ना एरिक्सनाचो एक फोन एरिक्सन एक कंपनी आसली तो इतलो लांब तो खाल्यार घालून वचप पडटालो असलो मोबायल फोन आसतालो गाडयेन घालतालो चार्जिंग करपाक पूण ताच्यान काडून तुज्यान फोन करूंक जातालो म्हणटच तो फोन आमच्यान वापरूंक जायनासलो म्हणटच जेन्ना हांव ह्या गव्हर्मेंटान काम करतालो मिनिस्ट्रीन काम करतालो गव्हर्मेंटाच्या बारेनाच्या हांव मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट जाता थंयचो हाय मास्ट पोल आसताले 35-40 मीटर म्हणटच तो एकलो जो वेतालो थंयसर वयर तो एकलो एक वॉकी टॉकी घेवन वेतालो वयर वॉकी टॉकी तुमी आयकलां केन्ना वॉकी टॉकी होय होय टॉकी तो एकलो म्हणून एक आली म्हणून वयर वेतालो तेजें नांव जाणून नांव सगळो आसतलो तो एक वॉकी टॉकी घेवन वेता हांव सकयल एक वॉकी टॉकी घेवन आहा तो वयतान म्हाका म्हणटा विन्सन आली हियर ओवर आनी तिथून म्हाका कर 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 आली हियर म्हाका आयकता हांवें पोत्तून हांवें क्लिक केलें हॅलो आली विन्सन हियर ओवर टेल मी व्हॉट यू वॉन्ट मी टू डू I am coming down, make the rope tight over. कितें करतालो तो उलयतालो हांव आयकतालो हांव उलयतालो
तो आयकतालो. आयकतात तुम्ही हांव कितें म्हणटा तें? होय होय काय लोक असता कित्याक मोबायल ना. आता कोण चलत वयर चलत जाल्यार तो मोबायल घेवन येता, हांव मोबायल घेवन येता, आतां चालूच हा. हालो हालो तो स्पिकराचेर घालता, तो उलयता. पण तेन्ना उलोवंक जायनासलें, तुजो मोबायल नासलो, तुजो वॉकी टॉकी आसलें. म्हणटच तेन्ना वॉकी टॉकी ओवर ओवर करून आमी उलयताले. आतां समजा आमचे कडेन मोबायल फोन हा. आमचो पूत, आमची धूव, ज्या भाशेन तुजी एक धूव UK हा, आमी ताका फोन करता. समजा तिने म्हाका फोन केलो, ती हालो म्हणटा आनी तेच्या उपरांत हांव कॉमेंट्स करता, गडा 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 गडा. आनी आतां 4 मिनटां जालीं, हांव ताका उलोवपाक चान्सूच दिना. उलोवंक सोदता तेन्ना हांव उलयता. तूं कशें आसाय आनी आमचें अशें जालें आनी तशें जालें, आतां पावस पडटा आनी ती आनी जर आतां ती सुणी आतां अशें करता आनी तेन्ना शेजाऱ्यान एक सुणी घेतला आनी 5 मिनटां जाले उपरांत ते सायडीक म्हजे चलयेन कट केला फोन. ती म्हणटा डॅडी कितें उलयताय रे, म्हाका तुज्या सुण्याचें आनी तुज्या दुकराचें आनी तुज्या शेजाऱ्याचें तें पडलां. हांव तुजे कडेन फोन करपाक आयला, तूं म्हाका सगळ्यो खबरो कित्याक सांगताय? हांवें कट केलो फोन. होय की ना? होय हें फकत एकूच पाट केलें. पण म्हाका ही संय जायत जाल्या की कोण म्हाका फोन करीत जाल्या हांव ताणें म्हाका फोन केला कित्याक तांकां म्हजे बरोबर उलोवंक जाय, तांकां कितें सांगूंक जाय म्हणून. हांव कितें करता, तो लोक फोन करता, हॅलो हाव आर यू आनी कितें आनी अशें आनी तशें. हांव तांच्यो खबरो आयकता. ती म्हणटा आनी हांव उलयता. तुमकां दिसता अशें हांव 2-3 पाटी करीत जाल्यार तो लोक म्हाका परतून फोन करतलो? तो लोक म्हाका परतून फोन करतलो? आणि जायते फावट जाता ब्रदर, कोण आपल्या कडेन सांगता आणि आमचे आयकना, आमकां नाका आयकोंक तेंचें. सारकें म्हणलें लागीं. आमी कोणाक फोन मारलो जाल्यार ताका आमी कितें सांगूंक सोदता, तो मनीस आयकोंकूच तयार ना. अरे मातसो राव रे, म्हाका कितें सांगूंक सोद. मातसो राव, तूं आयक. अरे हांवें फोन केलो तुका कितें सांगपाक, तो आपली खबरो सांगता. आनी कसल्यो खबरो ज्यो म्हाका आयकूंक नाका, म्हाका कांयच पडना. ताच्या दुकराचें, ताच्या कोंबयांचें, ताच्या नाल्लांचें, ताच्या शेजाऱ्याचें, ताच्या पाद्रीगाराचें, हाच्यो खबरो म्हाका नाकाच. म्हाका कसलोच संबंद ना. कित्याक म्हाका सांगताय तूं असल्यो खबरो? पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां तो म्हाका दिना चान्स. हांव मागीर तेजे उपरांत कितें करता, बाबा म्हाका वचोंक जाय, हालो ना रे म्हाका बिजी वचोंक, फटकन करता आनी हांव मेसेज धाडटा. होय की ना? आनी असल्या लोकांक हांव परतून फोन करिना चड कित्याक ती आयकोंक तयार ना, फकत उलोवंकूच सांग. थोड्या लोकांगेर जेन्ना तूं वेताय तांकां विजीट करपाक, हांव गेला कोणाच्या घरा विजीट करपाक, हांव तांच्या घरा गेलां कित्याक म्हाका तांची खबर घेवंक जाय, तांकां कितें सांगूंक जाय. पूण ती लोक आयकोंकूच तयार ना. ती आपली उलयतात. तुका कितें सांगूंक जाय तें तुका चान्स मेळटा उलोवपाक, सांगपाक ना. म्हणटच जेन्ना असलो लोक आसता जो आयकूंक तयार ना, फकत उलोवंक सोदता, आमी ताचे बरोबर आमकां चान्स मेळटा ताका कितें सांगपाक कांयच मेळचें ना. होय की ना? ना होय. हांव आतां आमी आमचो संबंद आमच्या देवाशी दवरया. आमी कॉमेंट्स केलो तेच बापाचे पुताचे पवित्र आत्मा. अरे बाबा रांदेर दवरला मातशें पळय उदक तुजें रांदता. बापाचे पुताचे पवित्र आत्मा सात म्हणटा आमच्या बाबा सोरीच्या तुजें नांव. अरे गरम जालें उदक 15 मिनटांनी जे तेल सामकें एक 30 मिनिट काडपाचे, 5-7 मिनटांनी आमचो तेल जालो. जावंक शकता असो तेल? असो तेल आमचो जावंक शकता की आमी कसलीच उतरां जी आमी म्हणटा आमी आमचें मन दिवन, आमचें काळीज दिवन आमी तोहें तेस करना. आमी बिश्टें भाडा करता. पूण आमी म्हणटा आमी मागणें केलें, आमी तेस केलो, पण देवाक मानलो ना.
ना ब्रदर. हांव तुमकां एक सांगता, हांव तुमकां एक म्हणजे एग्जाम्पल दिता. ही खरी घडणी हा. पोरू हांव जुलायच्या म्हयन्यान ऑगस्ट आनी जुलय हांव UK गेल्लो आनी ह्या जाग्यार हेज म्हणून ह्या इगर्जेन हांव देवाचें उदक शिकूंक गेल्लो थंयसर. खूब लोक आहलो थंयसर. पण जेन्ना देवाचें उदक कोण करूं ती तेच कॉमेस करता. म्हाका सुमार 10 मिनटां लागतात सगळें सेटअप करपाक. म्हजो कॅमेरा, म्हजे मोबायल, इंटरनेट कनेक्शन, लॅपटॉप कॉमेस केलो, प्रोजेक्टर सगळें एडजस्ट केलें. म्हाका 10 मिनटां लागतात. 7 मिनटांनी हो लोक जो तेर्स करतालो ऑलरेडी आतां पावलो 4था मिस्तेर दुकेचो सुंकरा लागलो तरी 7 मिनटांनी 4थो मिस्तेर. हांवें म्हणलें हांव म्हणटा 10 मिनटांनी म्हजें सेटअप जातलें आनी म्हाका एटलीस्ट 3रो मिस्तेर मेवतलो. 3रो मेवत जाल्यार 2रो मेवतलो. त्या लोकांनी आतां 4थो कॉमेस केलो. पवित्र आत्मा म्हणून लागलो सगळ्यांक बंद कर म्हणून लागलो. हांवें त्या लोकांक सांगलें बाबा मायकाचे कडेन गेलो. हांवें म्हणलें भाव भयणीनो मातसो तुमी तेर्स करतात तो आतां 2 मिस्तेर उरल्या. जेजू आपलो खुरीस आपल्या कांद्यार घेता आनी निमणो शेकीन जेजू खुर्सार मोडटा क्रुसिफिक्शन. हांवें म्हणलें आतां आमी एक काम करुया. अजून 2 मिस्तेर आहात. आमी कितें करुया? तुमकां 4थो करूंक जाय ओ 5थो करूंक जाय? ती म्हणले तूं कितें म्हणून सोदताय? आमकां 2 आनी मिस्तेर ना म्हणलें एकूच करुया. म्हणलें बरें निमणो करुया. जेजू खुर्सार मोडटा. बरें म्हणलें. आतां आमी सगळीं दोळे बंद करुया. जेजू खुर्सार मोडटा. एक एकल्यांनी चिंतुनी की जेजू खुर्सार मोडटा आनी हांव थंयसर खुर्साच्या मोळ्यान आसा आनी जेजू म्हज्या फुड्यान मोडटा. कोण ना फकत हांवूच आहा. वय तुमी सगळीं हांगा आहात पूण चिंतात तुमच्या मनान की फकत तूं एकटोच हाय खुर्साच्या मोळ्यान. जेजू थंयसर खुर्सार मोडटा आनी तूं खुर्साच्या मोळ्यान हाय आनी थंयसर जेजूचो निमणो वेळ पावला आनी तो थंयसर रगत व्हांवता विस्वास सोडटा आनी ताजो मरपाचो वेळ पावला. दोळे बंद करून ताका खुर्सार पळयात. काय तोंड बंद करात. काय म्हण नाका. ओग्गी राव. फकत मनान चिंतात की तो खुर्सार मोडटा. तो तुज्या फुड्यान हा. दोळे बंद करून. फुडें म्हणून रावली ब्रदर म्हाका कांय दिसना. दिसतलें म्हणलें. ओगी राव. काय म्हण नाका. 2-3 मिनिट गेले. थोडी लोक म्हणले ब्रदर थोडी रडोंक लागली. ब्रदर म्हाका दिसता की जेजू खुर्सार मोडटा. बरें म्हणलें. काय तोंड म्हण नाका आनी काय म्हण नाका. फकत पळयात ताका खुर्सार. कितल्या जाणांक अजून खुर्सार दिसना. थोड्यांनी हात गेलो वयर. थोडी लोक रडोंक लागली. कित्याक आतां तांच्या मनान तांच्या काळजान ताका जेजू खुर्सार मोडटा तो पळयता. कोण उक्तें करूंक ना. अजून उलोवंक ना. फकत तांकां दिसता जेजू दोळे बंद करून. आतां म्हणलें जेजू दिसता. सगळीं शांत जाली. आतां म्हणलें आमी थोडो नियाळ केलो. जेजू त्या खुर्सार तुज्या मोगा पासत म्हज्या मोगा पासत आख्या संवसारा पासत मेलो. पूण ह्या वेळार जेन्ना तूं ताच्या फुड्यान हाय तुजे पासत मेलो. आपलें रगत बारयलें. तूं एकटोच आसलो जाल्यार तूं एकटीच आसली जाल्यार तो तुजे पासत खुर्सार मोडटलो आहलो. 5 मिनटां जालीं. अजून तोंड कोणें उक्तें करूंक ना. फकत आयकतात. त्याचे उपरांत जेन्ना सगळीं शांत जालीं आनी पळयलो जेजू खुर्सार आतां म्हणलें आमी कॉमेस करुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव व्हड जावं. मातशें म्हणजे स्लो म्हणात. हें फकत चिंतात की खुर्सार तो वता तुजे पासत मोडटा. भाव भयणीनो 3 मिस्तेर काबार जाले 7 मिनटांनी आनी एक मिस्तेर आमकां लागलो 15 मिनटां. परतून सांगता
3 मिस्तेर तांकां लागले 7 मिनिटां. 1 मिस्तेर निमणो 500 15 मिनिटां लागली. 6-7 मिनिटां फकत नियाळ करूंक जेजू खुर्सार पळोवंक तेजे उपरांत आमच्या बापाक हनुमान मोडये म्हणलो आमचो तो मिस्तेर काबार जाता म्हणून सोड. लोक दुखांनी रडटालो. ती म्हणूंक लागली ब्रदर पयले फावट आमकां कळ्ळें की आमच्यान असो तेज करूंक जाता म्हणून. हांवें म्हणलें तांकां तुमी एका मिस्तेराक 15 मिनिटां घेत जाल्यार तुमचो तेज केन्ना काबार जातलो. 1 वर 15 मिनिटां 1-1.5 वर मागीर ताका म्हणूंक जाय हेलोली क्वीन म्हणूंक जाय 3 नोव्हेंबर मागीर तुज्या पाद्री बिस्पान पाप साहेबाच्या इंतेसांग करून 1.5 वर जातलें. हांवें म्हणलें आयजकाल तुमी फकत 1 मिस्तेर करा. एकूच 5 करपाची गरज ना. देवाक नाका की तुमी खूब मागणे केले खूब बडबडो केलो. एकूच करा ज्या भाशेन आतां केला तुमी. आनी आख्या सुमानान तुमच्यान फकत दुखाचो तेज करूंक जाता जाल्यार सोमारा दीस मोले एक कोण घेयात. पळय सोमारा दीस आमकां करूंक जाय कशी मंगळार दीस करूंक जाय दुखेचो. बुधवारा दीस करूंक जाय ग्लोरियस करूंक. थर्सडे करूंक जाय मिस्ट्रीज ऑफ लायफ. फ्रायडे दुखाचो पत्तो. सोनवारा दिसांनी कितें. हांवें म्हणलें एक दिसा एकूच मिस्तेर घेयात. ज्या भाशेन तुम्ही 7 मिनिटांनी वा 10 मिनिटांनी तुम्ही तेज कुबार कोत्ताल्यात 1 मिस्तेर घेयात. 1 मिस्तेर घेयात एका दिसा. हांव तुमकां सांगता एका म्हयन्यान एका सुमानान तुम्ही एक तेज करी जाल्यार दुखाचो फुडल्या सुमानान हाचो खोशेचो आनी तेजे उपरांत आनी संतोशाचो असो करीत जाल्यार तुम्ही हांव तुमकां सांगता एका म्हयन्यान हे भाशेन तेज करशात जाल्यार तुमचो संबंद देवाशी इतलो गोड जातलो. कित्याक ना फकत तुम्ही उतरां उलयचे ना पूण देव तुमचे कडेन उलयतलो. पण म्हाका हांगा आयकता. वय ब्रदर. होय ब्रदर. पूण हांव कितें करता हांव दुखाचो संतोशाचो आडकाचो उजवाडाचो सगळो एका दिसाक बरो. सकाळी केलो दुखाचो दनपारांनी केलो सांजचो केलो आनी रातीक आनी केलो. सायबा हांवें सगळे मिस्तेर केले. इतलो खोशी हांव तूंय खोशी हाय हांवूय खोशी हा. संबंद हा म्हणजे तो खोशी ना आनी तूंय खोशी नाय. कित्याक तुवें फकत उतरां उलयली. ज्या भाशेन तेज करूंक जाय मागणें केलें ताजें उतर आयकलें. तो उलयलो तेजे उपरांत तुवें आमच्या बापाक नमान मोरये म्हणली. हो संबंद तूं उलयलो देव आयकलो. तो उलयलो तुवें आयकलें. संबंद बरो जालो. आतां ज्या भाशेन हे मागणे आमी करता तेन्ना भाव भयणीनो जाणा देव कितें करता तो रेडिओचेर टीव्हीचेर शेजारी सोयरी येतली खूब खबर घेवन जाणे रे अशें घडपाचें हा. जाणोय रे आतां संवसार काबार जावपाचो हा. जाणोय रे हो नवो वायरस येयला. आतां जेन्ना तूं अशें मागणें करताय जाणोय तूं तांकां कितें सांगतली तूं. अरे ओग्गी राव रे म्हाका रिपोर्ट येयला वयर ठाण आनी ताणें म्हाका सांगला कांयच भिरांताची गरज ना. म्हाका सगळ्यो खबरो बंद कर आनी ज्या भाशेन अशें मागणें करूंक जाय तें आयजतान प्रॉमिस कर. सगळें तुजी भिरांत सगळें तुजें जीव सोडपाचें सगळें काबार जातलें. हॅलो. येस ब्रदर. पूण भाव भयणीनो आमी खूब उतरां उलयलीं बडबड्यान खूब मागणें केलें. पाप साहेबाच्या इंतेसा पासत त्या ओतम्या पासत आमच्या
गोरवां पासत, आमच्या त्या कोकड्यां पासत, त्या शेजाऱ्यां पासत, हांचे पासत, तांचे पासत, सगळ्या ओतम्या पासत आमी मागणे केले. कोलकतरींतल्या ओतम्यांक, ह्या ओतम्यांक खूप मागणे केले. देवाक मानले ते ना, पण हांवें थोडे मागणे केले काळ सांगतात आणि ताचो आवाज आयकोंक हांवें ते मागणे तशें केले की हांव उलयलो आनी मागीर शांत रावलो आनी म्हणलें सायबा हांव उलयलां आतां तूं म्हजे कडेन उलय हांव आयकतां. ज्या भाशेन सामुएल एक देवाचो प्रवादी आसलो आनी सामुएलाक जाणें बुक ऑफ सॅम्युएलाचो जो याद निघालो ताचें नांव एली. आनी जेन्ना सॅम्युएलाची आवय तिचें नांव कितें कोण जाणो तिचें नांव हानान हे मागणे केले की तिका पूत जायलो म्हणून कित्याक तिका कसलोच भुरगें नासलें. जेन्ना तिका भुरगो जालो तिणे एलीनूच मागणे केलें. एलीक सांगलें सायबा तुवें मागणे केला हे मागणे तूं देवान आयकलां जाल्यार भुरगो हांव देवाक सोंपयतली म्हणजे हांव आय विल ऑफर माय सन टू द लॉर्ड. जेन्ना तिका एक पूत जल्मलो सामुएल तिणे मातसो व्हडलो जातच तिणे एलीक दिलो. तो एली बरोबर तो देव मंदिरान आसलो तिचो व्हड जातालो. एक दीस कितें घडटा देव सॅम्युएला कडेन उलयता. सामुएल जेन्ना न्हिदतालो देव ताचे कडेन येता आनी ताका उलयता सामुएल उठ्ठा आनी एली कडेन वता म्हणटा पात्रांव सायबा तुवें म्हाका आपयलाय ना म्हणटा हांवें तुका आपोवंक ना चल वच न्हिदूंक. उत्तून देव ताका आपयता सामुएल कित्याक ताचे कडेन उलोवंक सोदता आनी सामुएल नको की देवाचो आवाज तो म्हणून कित्याक ताणें केन्ना देवाचो आवाज आयकूंक नासलो. तो पोत्तून एली कडेन वता आनी म्हणटा सायबा तुवें म्हाका आपयलाय ना रे बाबा हांवें तुका आपोवंक ना कित्याक म्हाका उठयताय चल न्हिदूंक वच तूं. पोत्तून तिसरे फाटी देव सामुएलाक आपयता आनी भाव भयणीनो त्या वेळार सामुएल उठ्ठा आनी पोत्तून एली कडेन वता. त्या वेळार एलीक सजमणे मेळटा की ताका देव आपयता म्हणून. तो म्हणटा जेन्ना तुका चवथे फाटी कोण आपयतलो सामुएल म्हणून तूं फकत म्हण सायबा हांव वय सामुएल उलय सायबा हांव तुजो चाकर आयकतां. इंग्लिशीन सांगता स्पीक लॉर्ड युअर सर्वंट इज लिसनिंग. स्पीक लॉर्ड युअर सर्वंट इज लिसनिंग. भाव भयणीनो मागणे फकत बिश्टें भाडा 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 खूब उतरां उलोवपाचें न्हय. देवान आमकां 2 कान दिल्यात 1 तोंड दिलां म्हणजे आमी कमी उलोवंक जाय आनी चड आयकूंक जाय. Praise Jesus. Praise God. तो म्हणटा हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदतां तुमकां बरी खबर दिवंक सोदतां. तुमची भिरांत जी आसा ती पयस दवरूंक सोदतां. जें घडटलें पूण कशे भाशेन तुमी त्या त्रासान पडटल्यात कशे भाशेन त्या त्रासान पडची नात म्हणून हांव तुमकां वाट दाखोवंक सोदतां. भाव भयणीनो तुमी खरेपणी ताचो आवाज आयकता. आमी फकत त्या भाशेन आमचे मशीन कमी जाता मिक्सिंग आनी पोत्तून 5 स्पीड म्हणजे तें आतां म्हाका तें सासर भाऊ हे सिरियल म्हणजे आतां म्हजी स्पीड मातशी जी आसा हाची केस करपाची नमान मरी एक अरे आतां फकत नमान मरी एक मला सर अरे फेगी कर रे कितें आमच्या बाबा सर पोत्तून फास्ट कोण रे. त्या मिक्सराक स्पीड 1 हा स्पीड 2 हा स्पीड 3 हा. आमचो एक मिक्सर आमी 3rd स्पीड घालता कित्याक आमकां आनी कितें काम हा
आमकां ते चिकन खावंक जाय, आमकां ती फ्लायट धरूंक जाय, आमकां थंयसर त्या टीव्ही सिरियलाक पळोवंक जाय. आमकां खूब वस्तू आहा करपाक ह्या संवसारांत. आनी देवाक आमचे कडेन उलोवंक जाय, आमकां त्रासांतले पयस दवरपाक, पूण आमकां वेळ ना ताजो आवाज आयकुपाक. आमी आमच्याच बडबडान आहात. तो बडबडो आमकां 7 मिनटांनी जे वदेवड लागतले, आमकां ते 7 मिनटांनी तो बडबडो आमचो करूंक जाय. आनी हाका आमी म्हणटात मागणे. True. होय की ना बाबा? Yes, brother. परतून ह्या वडीर वसया आमी. पयली brother. वडीर वसया. लुकाचो 18वो विसवोर वड 1. सदांच मागणे करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वपार सांगली. आयज जेजू तुका आनी म्हाका सांगूंक सोदता की तो आमचे कडेन उलोवंक सोदता. तो आमकां ही बरी खबर दिवंक सोदता. तो आमकां ही जी वाट, जी त्रासान बुडल्या खूब खूब आडकोडीन आसा, त्या वाटेन आमकां ती वाट सोडून आमकां एक दुसरी वाट दिवंक सोदता. पण आमी वेळ काडून ताजो आवाज आयकूंक तयार जातात काय? हांव विचारता बाबा, तुमकां हो जबाब दिवपाची गरज ना. हाचेर आमी सगळे नियाळ करुया. आयज तान आमी कशे भाशेन मागणी करता, कशे भाशेन आमी मागणे करीत आसा ह्या वेळार, कशे भाशेन आमी आमचो संबंद देवाशीन दवरला, तो आयज आमी बदलुया. जेन्ना आमी तेर्स करता, देवाचें उतर आयकता, कितलो लोक देवाचें उतर आयकता, बायबल वाचता, तांकां ती समजता की आयज बायबल वाचलो जाल्यार आयज कितें वाचप, मागीर स्तोत्रान, मागीर शिवोर्तमान वाचलें, एक पाटी दोन पाटी वाचले, आयज बरें दिसलें, देवाचें उतर आयकलें, तेर्स केलो, देवाचें उतर आयकलें, आनी कोणें तें दिसपट्टें देवाचें उतर कोणें धाडलां, त्या ब्रादरान धाडलां, आनी कोणें कितें तूं म्हणटाय तशें, हांव कितें म्हणटा, तूं मानताय तशें, कितें आमी वाचलें, बरें दिसलें, आमचें जालें. तो उलोवंक सोदता आमचे कडेन, तें आमी आजून पासून उमेद करूंक ना. आयज थान आमी भाव भयण आमचे मागणे अशें करया, तो चड उलयतलो आनी आमी कमी उलयतले. त्या भाशेन आतां जेन्ना हांव देवाचें उतर परगट करता, तुमी म्हाका जबाब दिवंक, थोडीच जाणां जबाब दिता, येस ब्रादर, वय ब्रादर. तेच भाशेन तुमी जेन्ना देवा बरोबर मागणी करतात, जेन्ना तो उलोवंक सोदता, तुमी ओगी रावात. त्या वेळार मातशी ओगी रावात, तोंड बंद दवरात, ताजो आवाज आयकात. तो उलयता, तो सदां काल उलयता, एक एकल्या तोडीर उलयता. ज्या भाशेन तुमी ह्या वेळार आतां तुमचो मायक सामको म्यूट दवरून तुमकां कोणीय सांगता अशें तरी कितें म्हणात, तुमी म्हणटा ना ना की ना. तशेंच भाशेन तुमी आयज देवा कडेन मागणी करतना तुमचें तोंड बंद दवरात आनी जेजूक म्हणा, ना की ना, हांव उलयचो ना, तूं फकत उलय सायबा. स्पीक लॉर्ड, युअर सर्वंट इज लिसनिंग. उलय सायबा, तुजो चाकर तुजी उतरां आयकता. Praise God. हांवें म्हणलें भाव भयणीनो, तो जेन्ना उलयता आनी हांव आतां सोय कोत्ता ताजें उतर आयकोपाक, जाणा भाव भयणीन कितें घडटलें, तो आमकां सगळें सांगतलो. आमकां कसली भिरांत येवची ना, आमकां जीव सोडपाची गरज आसची ना. तो आमकां सारकें सांगतलो, तो आमकां उमेदीन भरतलो, खुशालकायेन भरतलो, आमकां शांती मेळटली. तो देव खरो विस्वासी देव, मोगाळ देव.
पूण आमी ताचें उतर आयकना जाल्यार आमी म्हणीत ब्रादर हांव मिसाक सदांकाल वेता, हांव तेल सोडिना, 3 उठ्ठा आनी डिवायन मसी करता आनी मागीर 3 दनपारची करता, 2 पाटी करता, रातची आनी सकाळींची आनी दनपारची आनी 3 सकाळीं. जेन्ना मागणें करूंक जाय हांव पयलो आहा, कोणाची लादाई आहा जाल्यार शेजाऱ्याची हांव तितलो पयलो आहा लादाई करपाक. हांव एकदम बेस्ट. पण भाव भयणीनो, आयजतान ज्या भाशेन आमी मागणें करता आमी बदलुया आमची स्टायल, ताका चड उलोवनी आनी आमी आयकोया. जेन्ना तो आमकां कितें सांगता, तो आमचे कडेन उलयता, ती उतरां आमच्या काळजान धरून, ज्या भाशेन कालच्या बुधवारा दिसा आमी आयकलां कशे भाशेन आमी उजवाड जावंक जाय, आयज आमी कशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय. हांव तुमकां खरेंच सांगता, फुडल्या बुधवार दीस जेन्ना तुमी येतल्यात, तुमी घोवायकी दितल्यात. तुका खरेंच सांगता, इतलीं वर्सां ज्या भाशेन हांव मागणें प्रॉमिस केलें, हांव करूंक नासलो न्ही. हांव उलयतालों चड, तो म्हजे कडेन उलोवंक लागलो. तो म्हाका ताणें म्हाका प्रॉमिस केलें सांगपाक. ताणें म्हाका कितली खुशालकायेची, कितली ताणें म्हाका सांगलें, तूं म्हजी आपुरबायेची धूव, तूं म्हजो आपुरबायेचो पूत, कसलीच भिरांतीन वचो नाका. जेन्ना तुजो तो आवाज तूं आयकतलोय, भाव भयणीनो, तुका जीव सोडपाची गरज आसची ना. आमकां ह्या ओपारीचेर आमकां आनी खूब आसपाक शिकपाक आहा. आमी फकत एक पयल्या वोडेर आमी शिरकले आयज. म्हाका दिसता जेन्ना आमी दुसऱ्या फावटी येतल्या बुधवार दीस ह्या ओपारीचेर आमकां शिकोंक मेळटली. खूब शिकोण आसा ह्या ओपारीचेर. पूण आयज आतां सुमार टायम जालो, हांवें पळयलां की टायम जालो म्हणून आमी चड वेळ काडची ना. तुमकां आयज तेर्स करूंक जाय, तुमकां तुमचें जेवण करूंक जाय, थोड्यांक न्हांवंक वचोंक जाय, थोड्यांक टिफन करूंक जाय, तुमकां फाल्यां सकाळीं कामाक वचोंक जाय. म्हणटच आयज बंद करुया. आयज जे आमी शिकल्या कशे भाशेन मागणें करपाक, 2 कान आहात ताचें आयकोया, चड कमी उलोवया. जेन्ना तो आमकां कितें सांगता तें आमी बरे भाशेन आयकून उतर हाडून आमी आयजतान सुरवात करुया. आमेन. आमेन. Amen. जेजुको. Sister Natty. Sister Natty, yes. Asa. Yeah, it is me. Try Chain, we thought, 1 minute. Now can you मातशें ब्रेक जाता. praise this? Break जाता. Praise Jesus. 1 minute. Now is it okay? Yes, better, slightly. Okay. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. आर्गा जेजू, महिमा जेजू, हो सोबीत दीस आमकां फावो केल्ल्या पासत, जो तुवेंनूच घडोवन हाडला आनी एक भयण आनी भाव हांगा हाजीर आसलेल्या पासत. आर्गा जेजू, महिमा जेजू, पवित्र आत्म्या तुका वकाणी दिता. भावाच्या तोंडांतल्यान आयज आमकां ओत्मीक जेवण फावो केल्लें आनी साद्या उतरांनी आमकां समजोणी दिली की आमी सदांच मागणें करूंक गरज आनी आमी जीव सोडचो न्हय. जी जेजू बरोबर मागणी करतात ती केन्नाच भिरांतीन आसची नात. देवाक नाका आमी खूब मागणें केलोलें, पूण आमी देवाक आमचे लागीं उलोवंक वेळ दिवंक जाय. आमी आयकूंक जाय देव आमचे लागीं कितें उलोवंक सोदता तो. ह्या पोरी आमचो देवा लागीं संबंद घट करूंक गरज आनी आमी वेळ काडून ताचो आवाज आयकूंक रावया, ताचेर नियाल करूंक जाय. तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत आसची ना आनी देव तेन्ना आमकां उमेदीन खुशालकायेन भरतलो आनी शांती दितलो. हे मागणी आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.